आपलो गुन्यांव जालो देवा सोवे म्हूण ताणें मानून घेतलें आनी देवान ताका बक्षिलो. सो आमी सगळीं गुन्यांव करतात, आमचे कडेन चुकी घडटात, आमी पडटात. वय पडल्या उपरांत आमकां कितें येता? शिंगाचो शिंगवाला येता. शिंगवाला येता आनी कितें म्हणटा? काल तुका देवान इतलें बरें दिलां आनी आयज तुवें गुन्यांव केला. तुका दिसता ह्या कंडिशनान देव तुजो मोग कोत्तलो म्हूण शिंगवालो येयलो. आनी आमकां कितें दिसता? तो शिंगवालो न्हू, तो बरो येयला कोण. करेक्ट न्हू? आमकां दिसता कितें? तो कोण बरो तोच येयला सांगो. कित्याक देवान दिलां तर खरें काल म्हाका सगलें. आयज म्हजे कडेन गुन्यांव जालो सो देव म्हजो मोग करिना काय. ऑलवेज रिमेंबर, देव आमकां केन्नाच उणेपणान घालिना, देव आमकां केन्नाच लोजेक घालिना, पूण देव सदांच आमच्या सांगात आहा कसलेय परिस्थितीन. तेका लागून सगल्या तेज्या वर्त्या कामां पासत आमी तेका आर्गां दिवंक जाय. घडीक आमच्या जिवितान आमी स्ट्रॉंगली उबी आसत तरी तेका आर्गां, पडत पासून आमी तरी तेका आर्गां, दर एके घडयेक आमी तेका आर्गां दिवंक जाय. आनी जो सोयग देव आमकां दिता तेका दिनवासपाक, तेका वाखाणपाक, ताचें उतर परगटपाक केन्नाच ते सोयग आमी नाकारपाक आमी जायना. कित्याक ती घडी पोत्त्यान मेवत ना मेवत आमी नको. समजता? कित्याक आमचो हो स्वास चलता तो केन्ना बंद जायत आमी जाणा? कोणाक खबर आहा? देवान दिलां काय बरोवन लेटर कोणाक? पूण देवान एक उतर आमकां दिलां, लांब आवका पासून आमी जियेतलीं. पूण हें सगलें घडटलें केन्ना? आमच्या जिविताचे चाली प्रमाणे. जिवीत मरण खंय आसा? देवाचेर. जिबेर आहा. देवान लांब आवका पासून आमकां रोचला. दॅट डज नॉट मीन आमच्या मुखार लांब आवक चालूच आसतलें म्हूण. इट डिपेंड्स ऑन वॉट वी स्पीक, वॉट वी थिंक. आमी कितें चिंता, आमी कितें उलयता तेजेर थोरलेलें आहा. कित्याक देवान क्लियरली आमकां बरयलेलें आहा, क्लियर उतरांनी आमकां सांगलेलें आहा, जिवीत आनी मरण आमचे जिबेर आसा. आनी आमी जें कितें आमच्या जिविताचेर उलयता तेंच आमकां फावो जाता. सो ह्या तोंडांतल्यान समृद्धीचें पुस्तक सदांच ह्या तुज्या वोंटांचेर आसूं आनी दीस आनी रात ह्या उतराचेर तुजो नियाळ आसचो. आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक जाय. दीस आनी रात म्हजो नियाळ खंय आसा? कोण कितें कोत्ता? तेंगेर कितें जाता? तेज्या जिवितान कितें घडटा? आनी म्हज्या दुस्मानाच्या लायफान कितें जालां काय? हें हुस्कें आमकां आसता आसो ना. आनी आमच्या दुस्मानाच्या जिवितान मातशें वयर हाला जाल्यार आमकां मागीर भितरल्यान बरें तुमी म्हणटात हांव नको. हालेलुया. It is natural, but when we know that the Spirit of the Lord is dwelling in us and now we understand what is our identity, we don't live a natural life, we live a supernatural life. We believe in the unseen, we believe in what God has done. कोंकणी आमी दिसोना तेजेर विश्वास पातयेता, आमी दिसोना तितून स्वत मानता आनी आमी साधारण जिवीत जियेना, पूण आमी सुपर असाधारण भोव वर्ते, नॉट असाधारण, भोव वर्ते सुपर नॅचरल आमी जिवीत जियेता. जी कोण जेजूक पातयेता आनी जेजूक आपलो सोमी दोनी म्हूण मानून घेतला. नाजाल्यार आमकां संवसाराचें वजें आनी आमच्या जिविताचे कोश्ट आमकां खंय घालतले? तोरांचे पणें घालता जाणा तुमी? तुमगेर घालतात? घालतात न्हू आमी? तोरां हाडटा आनी पयलीं बरी येतात ती रावंड मागीर कितें जाता तेंचें? मिरयो पडटा. वय ना? फातर घातल्या मागीर तोराचें कंडिशन कितें जाता? मिरयो पडटा, चिड्डोता. वय ना? जे भाशेन आमी तर संवसारी हुस्के खोती आमची प्रॉब्लमां तर आमचेर तर आमी घेत जाल्यार आमी कितें जातलीं? चेपलेली. तुमकां जावंक जाय कोणाक चेपलेली तोरां? ना, आमकां जावंक जाय कशी? त्या शेताची फुलां कशी सुडसुडीत. वय ना? जाय कोणाक झेमेलेली रावपाक? कोणाक जाय आपणाचे वस्तोंगी कामां करपाक काय पवित्र आत्म्याची वस्तोंगी? पातयेता तुमी पवित्र आत्म्याचेर? आय कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्रायस्ट म्हणून तुमी स्वत मानतात? जेन्ना स्वत मानता आमी सुडसुडीत आसता. कितेंय तें जावनी, कसलेंय ते परिस्थिती आमच्या जिवितान जावनी, आमी तयार आसता. कित्याक जे हातयार घेवन आतां तुमी सोल्जर्स पयल्या, कितें म्हणटा सोल्जर्सांक? सिपाई पयल्या तुमी? सिपाई कशे आसता? वॉर येता तेन्ना नेसोया म्हणटले. दुस्मान दिसती पडटा तेन्ना हांव न्हेसतां अशें म्हणटा ते तयार न्हू, ते ऑलरेडी तयार आसता. वय ना? सिपाई ते मुकुट घालून आनी तो ब्रेस्ट प्लेट घालून आनी ते मागीर ते मोचे घालून
वय वना वय तो शिल्ड बा घेवन आनी तेजो स्वोर्ड बा घेवन ते तयार आसना ओ ते रावता पयलीं येता काय आवाज येता काय घोड्यांचो तेन्ना हांव न्हेसोंक वता भितर हे भाशेन करता सिपाही तूं आनी हांव सिपाही भाशेन सोदां काल तयार आसपाक जाय तो शिल्ड घेवन बावार्थाचो तो ब्रेस्ट प्लेट घेवन नितीवनपणाचो आनी ती स्वोर्ड घेवन हातीन ते जावन आसा देवाचें उतर हे जावन आसा आमचें हथियारां हे जावन आसा आमचो आमर कितें म्हणटा तेका आमराक समजलें तुमकां आमी जे न्हेसोण न्हेसता सिपाही ते भाशेन तूं आनी हांव सिपाही दोर एके घोडेक हथियारां घालून आमी तयार आसता तो शिल्ड घालून आमी तयार आसता कित्याक आमकां खबर ना दुस्मान येवन खंयचे वाटेन आमचेर वार करीत आनी येताच खंय वार करतलो तो आ चिंतना न्ही कितें म्हणटलो तुजे कडेन जायना तूं वीक आहा तूं ओस्कोत आहा तुका जाता हें करूं आमकां जायना म्हूण पळय तो दिला न्हू वय ना सो केन्ना पातये दिली पळय तोत्म्याचेर आमी जेन्ना आमी तयार जाल्या उपरांत आमचे कडेन जायना म्हूण फॉर योर एडवांटेज आय एम गोईंग टू माय फादर तुज्या फायद्याक हांव बापाशी वयता आनी तुका तो एक शेराती धाडटा कित्याक तुजे कडेन जायना आनी आपूण गेल्या उपरांत तुमकां जावचें ना म्हूण जेजू जाणा तेका लागून देवान तो आमकां एक शेराती धाडला आनी त्या शेराती सांगता आमकां सगळें करपाक जाता हालेलुया हे आमी सोत मानूंक जाय पूण हे दोळ्यांक कसली सोय पडल्या दिसती पडटा ते सोत मानपाचें वय ना दिसती पडटा ते आमकां सोत मानपाची आमकां सोय जाल्या पूण आतां आमी ट्रेन जाल्या म्हणटा आमी सारकी एक्सपर्ट जाल्या दिसती पडटा ते सोत मानूंक वय ना आनी हे दिसती पडटा ते सोत मानल्या उपरांत कितें जाता आमी आमची अस्कोतकाय पळयता करेक्ट न्हू आमी आमची अस्कोतकाय पळयता आनी ती अस्कोतकाय आमचे कडेन उलोवंक लागता तुजे कडेन जायना वी हॅव टू नो आमकां खबर आसूंक जाय उतरा प्रमाणे वय म्हाजे कडेन जायना तेका लागून देवान म्हाका तो शाराती दिला आनी तेजे सोवे म्हज्यान सगळें करपाक जाता सो आमी जी भावार्थी म्हणटात आमी जी जेजूचेर पाती येता पळय तोत्म्याचेर पाती येता त्या जिव्या देवाचेर जेन्ना आमी पाती येता आमी जाता दिसोना तेजेर विश्वास दवरता तसली मनशां कित्याक तो जावन आसा भावार्थ हालेलुया थँक्यू जीजस भावार्थ म्हणजे कितें दिसोना तेजेर विश्वास दवरपाक आनी भावार्थ्यांचे जिवीत कसले म्हटल्यान भावार्थी कित्याक दिसोना तेजेर आमी विश्वास करता आनी दिसता तेजेर आमी जियेना कित्याक दिसता तें तर आमी सोत मानून चलता आमकां दिसता आमची ओस्कोतकाय आमकां दिसता आमचे दुयेसां आमकां दिसता आमचे कोश्ट आमकां दिसता आमचे प्रॉब्लेम्स येस नो पूण आमचें मायंड उतरा प्रमाणे अशें ट्रेन जावंक जाय की आमी दिसता तेजेर न्हय पूण आमी दिसोना तेजेर पाती येता आनी तें सोत मानून आमी चलता तेन्ना कितें जाता आमी भावार्थी जिवीत जियेता हालेलुया जरी तर आमी दिसता तें पळोवन सोत मानता आमच्या मदें आनी संवसारी मनशां मदें कितें अंतर उरलो वय ना सेम जाली न्हू कित्याक संवसारी मनीस दिसता तें पळोवन जियेता जरी तर तांकां सकाळ घडये उठले आनी तांकां तर बरी तकली तेंची जोड जाल्या हेवी जाल्या वॉट दे वील से oh my head is very heavy my head is paining I have a migraine I have this I have tension they would speak right but भावार्थ्याची तकली तर जोड जाल्या वो भावार्थी कितें उलयतलो हांव शक्तिवंत हा आनी अधिकार घेतलो त्या दुखीचेर करेक्ट न्हू वो अंतर हा भावार्थ्या मदें आनी ऑन भावार्थ्या मदें हालेलुया कित्याक भावार्थी कोणाचेर पाती येता त्या जेजूचेर त्या पवित्र आत्म्याचेर जो सांगात दिला पळय ताचेर उदाहरण आमी घेतलें तकली जोड जाता पळय ताचेर बट स्पिरीट ऑफ हेवीनेस जर आमकां धांवडावंक जाय देव म्हणटा वाखाणी दी इजायास प्रवादाचेर बरयलेलें हा प्रेज एंड वर्शीप स्पिरीट ऑफ हेवीनेस आमचे सोरशिल्लो धांवडावपाक भायर वचपाक आमी देवाक वाखाणूंक जाय प्रेज एंड वर्शीप करूंक जाय गार्मेंट्स कसले प्रेज एंड वर्शिपाचे आमी घालपाक जाय वाखाणणेचे घालपाक जाय जेन्ना आमी वाखाणणेची आंगवस्त्रां घालता तेन्ना जी जोडाय जाता पळय आमचे कुडीन तुमी केन्ना पळयलां सडनली तुमकां राती कडेन सगळीं बरीं खाल्ल्यान जेयल्यान बरीं सकाळीं उठ्ठा एक जोडाय कशी येता जालां तुमकां केन्ना वो सैतानाचो कब्जो येता तो फुटी घेवन पूण त्या टायमार आमी कितें करूंक जाय ती जोडाय जाल्या म्हूण उगी ब्लँकेट घेवन न्हिदपाचें न्हय भावार्थी न्हिदना भावार्थी उठ्ठा आनी प्रेज एंड वर्शीप वाखाणणेचें आंग वस्त्र घालता समजता
वाकाणण्याचे आंग वस्त्र हे जावन आसा आमी दिसोना तेजेर दिसोना ते शोकतेचेर त्या पळय तोत्म्याचेर आमी पाती येता येसो ना वय ना करेक्ट न्हू सो आतां आमी हांगासर एकठांय जाल्या जावं ह्या रेतीरान आमी वांटो घेतला जायतीं जाणां न्यू फेसीसूय आमकां दिसता आमी कित्याक आयल्या हांगासर कित्याक आयल्या वळख घेवंक उतरान वाडोंक उतरान चोडोंक वय ना पूण जेजूक तर आमी पयलोय स्वत मानला न्हू जेजू सोमी दोनी म्हूण आमी मानून घेतला वय ना सो जेजूक जेन्ना आमचो सोमी दोनी म्हूण आमी जेन्ना सोडवणदार मानून घेता ओतम्यान आमी नवी जाता नवी रचना जाता पूण आमी जेन्ना हें देवाचें उतर शिकोंक येता आमच्या मनाची नवसोरणी जाता इट्स नॉट दॅट कितलीं वर्सां आमी उतरान 20 वर्सां 30 वर्सां नो इट मॅटर्स हाऊ मच युअर मायंड इज रिन्यूड तुझ्या मनाची कितली नवसोरणी जाल्या दॅट मॅटर्स तुम्ही केन्ना केन्ना पळयला एक मनीस इमिडिएटली त्यांची पेकोवणी जाता एका मनशाक वर्सां लागता वय ना काल आमी हिच्या आईची स्टोरी पळयली ती भावार्थान आयली भावार्थान आयली कितें चिंतून तिका एकूच प्रश्न विचारलेलो आई तूं कितें चिंतून आयला तिणें म्हणटा ना पेकोवणी जातली म्हूण आपूण भावार्थान चिंतून आयल्या कित्याक जेजू पेकयता हे तिणें म्हाका सांगलां सकयल वय ना तिणें सांगलें हांवें तूं जेजूचेर पाती येता वय तूं हांगा दूख आहा तूं स्वत मानता जेजू बरो करतलो तिणें म्हणलें वय आफ्टर शी सेड दोज थिंग्स देवाचें उतर 2 उतरां तिका सांगलीं तोंडांतल्यान उच्चारपाक लायली कित्याक उच्चारणेन घोडणी घडोवन येता ऑलवेज रिमेंबर जेन्ना आमी उच्चारता आमकां ती घोडणी घडोवन येता ती दोळ्यांनी दिसती पडटा तिणें म्हणलें जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली म्हूण हांव स्वत मानता दोळे बंद करून तिका जेजू कुर्सार पळोवंक लायलो तिका कल्पना करूंक लायलें दोळे उक्ते करून आमी बँड जाली उबी जाली हात हालयता पांय हालयता तुमच्या दोळ्या मुखार सगळें केलें हें कित्याक घडलें त्या भावार्थाक लागून ह्या भावार्थान घडलें जेन्ना एक अस्तोरी येवन जेन्ना जेजूच्या आंग वस्त्राक हात लायले जेजून कितें म्हणलें तुज्या भावार्थान तूं बरी जाली वय ना एक कुड्डो म्हणटा दाविदाचे पुता म्हजी सोडवण कर वो म्हाका हेल्प कर जावं म्हजी सोडवण कर जेजू म्हणटा तुका कितें केलेलें जाय म्हाका नदर जाय जेजू म्हणटा तुज्या भावार्था प्रमाणे तुका घडोवन दी वय ना भावार्था प्रमाणे जेजून त्या मॅटरान जेजून म्हणोंक ना ओके घे तुजी नदर जेजून म्हणल्यार तुज्या भावार्था प्रमाणे तुका घडोवन दी सो तेजो भावार्थ कितें आसलो की जेजू म्हाका नदर दिवंक शकता वय ना तेका लागून तो दिसती पडना दोळ्यांनी तरी तो म्हणटा दाविदाचे पुता म्हजी काकूत कर वय ना म्हजी सोडवण कर आनी ते सगळे लोक ताका कितें म्हणटा ओगी राव म्हणटा वय ना तरी तो आनीक बॉब मारता कित्याक तेजो भावार्थूय ह्या दाविदाच्या पुताक अधिकार ह्या दाविदाच्या पुताक पदवी म्हाका पेकोवणी दिवपाक म्हाका नदर दिवपाक तो जालो ताजो भावार्थ आनी जेन्ना जेजून ताका म्हणलें तुका हांवें कितें केलोलें जाय तो म्हणटा रिसीव म्हाका नदर जाय जेजू म्हणटा तुज्या भावार्था प्रमाणे तुका घडोवन दी दर एके पावटी जेजू भावार्थाची खबर उलयता भावार्थ म्हणजे कितें नॉट डिपेंडींग ऑन युअर ओन एबिलिटी डिपेंडींग ऑन दॅट सुपरनॅचरल एबिलिटी वॉट गॉड प्रोवाइड्स भावार्थ जावन आसा तूं फाती येता देवाचे पदवेचेर देवाचे शोकतेचेर आनी जेजू उदेशी म्हज्यान सगळें करपाक जाता हाय टायम आमकां जावन की आमी ह्या देवाची समजोणी घेवची आनी हे समजोणेन आमी आमचें जिवीत जियोचें सारी पुरी वर्सां काडीत रावली सगळो तेंपूत आमी जेजूक स्वत मानता म्हणटर आमी म्हणत रावली दॅट वील नॉट चेंज आवर लायफ द डे वी स्टार्ट ऑपरेटिंग एंड स्टार्ट प्रॅक्टिसिंग द वर्ड हे जे आयकता ते आमी वेव्हारान जेन्ना घालूंक लागतली तेन्ना आमच्या जिविताची जी बदलावणी जाता ती आमकां दिसती पडून येतली हालेलुया नाजाल्यार आमी येत रावतली आयकत रावतली कांय चेंज जावचें ना अनलेस एंड अंटील हें उतर आमी प्रॅक्टिसीन घालना वेव्हारान घालना हालेलुया थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया ओके सगळीं दोळे बंद करुया स्वर्गीच्या बाबा तुका आमी दिनवासता तुका आमी आर्गां दिता ह्या आयच्या आनी एक दिसा पासत दुनिया आयसून आमकां सगल्यांक हांगासर एकठांय केल्या हें घर तुवें बोल्लां जायते जाणांक तुवें हांगासर तांचें नांव घेवन आपयलां जेजू तूं जाणाव तांच्या काळजाचें आवंडे उदार काळजान उदार मोनान आयज आमी सगलीं हांगासर एकठांय जाल्या जेजू तुजी ओदीक आनी ओदीक वळख घेवंक जायते फावटी तुका आमी उच्चारता सोमी दोनी म्हणटा पूण काळजांसान आजुनूय आमी चुकल्या तुजेर पातयोंक जेजू ही सोकोत तुवें आमकां दिल्या म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी तुका आमी आर्गां दिता जेजू तुजो पवित्र आत्मो तुवें आमकां दिलोय बाबा जे आमचे कडेन जायना आमच्या ओस्कोतकायेन आमी त्या पवित्र आत्म्याचेर पातयोन आमच्या जिविताची पावलां फुडें मारूंक तुवें आमकां तो शाराती दिला सांगाती दिला म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणें दिता
वय जेजू आयज आमी दुर्गोडीगे तुजे उतर पासून पोरगोडटा आमचे उस्तोंगी न्हय दुनिया पण तूं आमचे भितरल्यान हे उतर उलयता तूं आमचे भितरल्यान आमकां ती गोठायेन पुरता तूं आमकां ती जाणवाय दिता म्हूण तुका हांव दिनवासता आनी तुका हांव आर्गां दिता जेजू जे भाशेन आयचो दीस पासून आमी तयार जाता तुज्या उतराक येस लॉर्ड हे सदांच आमच्या जिवितान सदांच तुज्या उतराक आमी तयार आसपाक तुजी सोकोत तुवें आमकां दिल्या म्हूण तुका आमी आदी फुडेंच तुका हांव आर्गां दिता बाबा ह्याची शिकवण आमी सुरू करच्या आदी आमी स्वत मानता आनी तुका आमी येवकार दिता एक एकली तुका आमी आयज येवकार दिता पवित्र आत्म्या आमच्या काळजान आमच्या मनान जे कितें उतर आयज आमच्या कानार पडटलें हे उतर आमच्या जिवितान एक बदलावणी हाडटलें म्हूण आमी भावार्थान स्वत मानता जे कितें तूं आयज आमकां शिकोवचो आसा ह्या आयचे शिकवणेन दुनिया आमी स्वत मानता आमच्या जिविताक एक फळादीक कशें हें उतर जातलें आनी जालें म्हूण तुका आमी भावार्थान आर्गां दिता आनी तुका आमी दिनवासता पळयता आत्म्या टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दीस सेशन ओ लॉर्ड जेजूच्या नांवान जी कितें एक आमकां हांगासर कसले डिस्टर्ब करपाचो मेळो आत्मो आहा कितें आमकां डिस्ट्रेक्शन जावपाचो मेळो आत्मो आहा हांव अधिकार घेता त्या मेळ्या आत्म्याचेर त्या डिस्टर्बन्स आत्म्याचेर त्या डिस्ट्रेक्शन आत्म्याचेर आनी ताका बांदता जेजूच्या नांवान आनी ह्या जाग्यांसान पयस भायर उडयता आनी सगल्यांक आमकां तुवें एक खालतिकायेन तयार केल्या ह्या उतराक म्हूण आमी तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता थँक्यू होली स्पिरीट थँक्यू जीजस थँक्यू अबा फादर हें मागणें करता जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन हालेलुया थँक्यू जीजस प्रेज यू जीजस हालेलुया थँक्यू जीजस ओके काल आमी कितें शिकतालीं आं हां येस येस जेनेसीस उत्पत्ती कितें तें आदाम आनी एवेचे ओके ओके कितें शिकलें ताजे वयल्यान आमी अबाउट द डिसओबिडियन्स जे उतर मोडलें तें शिकलें आमी उतर मोडलें देवाचें उतर मोडलें पातक भितर सरलें आनी आमकां त्या पातकाक लागून आमकां त्या सोडवणदाराची गरज पडली वयवो ना ही बापाची येवजण संवसार रोजचे आदींच आमचे सवे आसलेली आमकां सोडवण दिवपाची हालेलुया स्वर्ग आनी संवसाराचो दोनी आमचो राजा तो आमचो बाप तो आमचो सर्वेस्वर बाप ताका खबर ना फाल्यां कितें जातलें सगळें जाणा तो वयवो ना सो देवान संवसार रोजचे आदींच म्हणटा आमच्या सोडवणेची रचना पयलींच कोळीत केल्ली आनी पयलोच तो जाणा आसलो की आमकां सोडवणदार जाय पडटलो म्हूण हालेलुया पूण जेन्ना ती आज्ञा देवान मनशाक दिली मनशान ती आज्ञा मोडली आनी जे भशेन आमी पळयलां की मनशा भितर कसलो स्वयं भितर सरलो पातकाचो स्वयं भितर सरलो आनी पातकाच्या स्वयंबाक लागून मनीस कितें करपाक लागलो पातक करपाक लागलो आनी त्या स्वयंबाक लागून पातक करपाक लागलो आनी मनीस पातकाची वाट चलतालो वयवो ना आनी दर आतां आमी जे भशेन बिफोर वी स्टार्ट आमी कितें म्हणलां स्टार्ट करच्या आदीं म्हज्या दुस्मानाचें कितें वायट जातालें आमी म्हणटा बरें जालें कित्याक हें अशें कित्याक जाता कित्याक आमच्या भितर तो स्वयंभूत ते भाशेचो आसलेलो आमी बरें पासून तर करूंक सोदता बरें पासून तर आमी चिंतूंक सोदता आमचे कडेन बरें करूंकूय जायनासलें आनी बरें कोणाचें चिंतूंकूय जायनासलें कित्याक आमच्या भितर कितें आसला तो पातकाचो स्वयंब सो ह्या पातकांतल्यान एक मनीस पातकांत आसतना ताच्यान बऱ्यो करुण्यो करूंक जाता ना हे स्वयंबातल्यान सुटका जाय वयवो ना आनी वायट मनीस आपल्याकूच साल्वार करपाक जाता ना बऱ्या मनशाची आमकां गरज फॉर एग्जाम्पल आमी काल घेतलेलें एक मनीस जेन्ना दर्यान पडटा जावं बुसकळटा ताच्यान ताका साल्वार करूंक जाता वो ताका कोणी जाय लायफ गार्ड वचोन ताका साल्वार करूंक वयवो ना करेक्ट न्हू तेच भशेन आमकांय त्या सोडवणदाराची गरज आसलेली कित्याक आमी त्या पातकाच्या स्वयंबान पडोन आसलेली पातकाचो स्वयंब आमच्या भितर रिगोन आसलेलो आनी ओथम्यान आमी मेलोली हालेलुया इतलें समजलें आतां जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आयलो जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आयलो जेजून सुरवातेक हो म्हयनो कसलो मनयतात आमी संवसार आतां कितें येवपाचें आहा कितें तो नातालां म्हणजे कितें आमी मनयतात जेजूचें येणें न्हू जेजूचो जल्म मनयता संवसार मनयता वयवो ना वो वर्सांतल्यान वो एक दीस जे भशेन संवसार मनयतात जेजूच्या जल्माची खबर करेक्ट न्हू तुमी जाणा देवान जेजूक जल्माक कित्याक घातलेलो कशी जाली ती सोडवण पूण आमी जेन्ना मनयतना सगळे दबाजीक केन्ना मनयतात
जल्माचे ओ मरणाचे? पूण आमी जाणा जावंक जाय जेन्ना आमची सोडवण करपा पासत देवान मनशा सोयंबान तो आपूण ह्या संवसारांत आयलो. जेजू जालो आनी तो ह्या संवसारांत देव आमची सोडवण करपाक मनशाचें रूप घेवन तो ह्या संवसारांत आयलो आनी मोरयेक जल्मलो आनी तो ह्या संवसारांत आयलो. वयवो ना? आनी ते संवसार आतां हें मनयता. करेक्ट न्हू? ओके. सगलीं खुशाल आहा ह्या म्हयन्याक? सेलेब्रेशनाचो म्हयनो म्हणटात न्हू? तुमी नान? ओ तुमी आतां दुखी जाली हांव विचारला म्हूण? हां, सदांच खुशाल आहा? एक गूड फ्रायडेक रोडनान तुमी? गूड फ्रायडेक रोडनान तुमी? वय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. ओके. खुशालकायेचो दीस जल्माचो जेजूचो आमकां वय. येस, इट्स गुड टायडिंग्स. हॅपी मुमेंट फॉर अस दॅट जीजस केम टू दीस वर्ल्ड. बट आमी सदांच जाणा जावंक जाय जेजू संवसारान देवान कित्याक धाडलो. पातकाचो सोयम जो घेवन आमी जियेतालीं ही खुशालकायेची खबर ना. वयवो ना? पातकाच्या सोयंबान आसतना देवा सोवे आमचो संबंद आसो येता ना. ना न्हू? कितें मनशाक आनी देवाक दोशी केलें? पातक. वयवो ना? आनी तो सोयंब आमच्या भितर आसतना आमचो आनी देवाचो संबंद आसलेलो एक ओ तो तुटलेलो. वयवो ना? करेक्ट मी इफ आय एम सेइंग एनीथिंग रॉंग. ओके. सो पातकाच्या सोयंबाक लागून आमचो मनशाचो आनी देवाचो संबंद तुटलेलो आनी वो संबंद घडोवन हाडपाक कोण आयलो? जेजू आयलो. तेका लागून आमी हें मनयता. वयवो ना? जेजू आयलो. पूण आमी जेजू जल्माक येता ती खबर चड दोबाजीक मनयता काय जेजून जी सोडवण केली ते खुर्सार ती मनयता? कित्याची आमकां चड उर्बा आसपाक जाय? कित्याची आमकां चड दिनवासणी आसपाक जाय? पुनर्जीवनपणाची. आय एम नॉट सेइंग वी शूड नॉट एन्जॉय. इट्स अ गुड थिंग. जेजू जल्माक आयलो. पूण जेजू जल्माक आयलो कित्याक देवान तेका त्या मिशनार धाडलेलो. हालेलुया. सो जेन्ना देवान जेजूक ह्या संवसारान धाडलो जो आमी आयज मनयता देव कितलो खूश आसतलो जाणा जावन म्हजो पूत थोड्या वर्सांनी ते कुर्सार चडटलो म्हूण. तुमचे भुरगे जेन्ना तुमचे भुरगे मिलिट्रीन आसतात आनी जेन्ना ते वॉराक वेतात तुमी पार्टी करतात बरी? वी प्रे रायट for the victory, but at the same time God has already given us victory through our Lord Jesus Christ. आमकां ऑलरेडी जोयतीवन विक्ट्री जोयतीवन पण आमकां ऑलरेडी दिला. बट हांव कितें सांगूंक सोदतां वय जेजू येण्याची जेजूच्या जल्माची आमकां खुशालकायेची खबर. बट एट द सेम टायम आमकां हिवूय जाणवाय आसपाक जाय, हिवूय सोजमणी आसपाक जाय. जेजू संवसारान जल्म घेवन आयलो खरो, पूण एक कशे पद्दतीन तो आयलो पळोवया. आमी पुस्तकांतल्यान पळोवया कशे भशेन आयलो तो जेजू आनी कितें जालें तें सुरवातेक. आनी तेच्या येण्यांतल्यान आमी त्या शिकवणेंतल्यान कितें तरी शिकोंक आमकां मेवतलें म्हूण भावार्थान स्वत मानया आनी आमी ती शिकवण घेवया. ओके. कॅन वी गो टू लूक चॅप्टर 1? हालेलुया. आनी जे जेजूचे आवयन आयज आमचे आवयन मारिया आवयन जे भशेन तें उतर मानून घेतलें आमी तयार जावया ते भशेन मानून घेवपाक. वयवो ना? उतर मानपाक आमकां न्हू एके भाशेची देवाची पदवी जाय, नाजाल्यार ते उतरा प्रमाणे आमकां जियोवपाक आमकां जावचें ना. आनी ही पदवी कसली? आमची अस्तंगेची न्हय, ही जाता देवाची पदवी. आमकां ते वय म्हणपाक देवाच्या बरयलेल्या उतराक वा देवाचे आज्ञांक. हालेलुया. पूण आमचे अस्तंगी तर आमी देवाच्या उतराक आज्ञा दिवंक तयार जावचें ना. आमच्या बोळान जातलें? आमच्या बोळान फकत आमी झगडोंक शकता शेजाऱ्यां कडेन. Hallelujah. Okay. Go down to, you can start from 26. काल आमी शिकली आमकां सोडवणदाराची कित्याक गरज आहा. आयज आमी शिकया सोडवणदार कशे भाशेन ह्या संवसारान आयलो. Hallelujah. Now, birth of Jesus foretold. Okay. And in the 6th month, can you take Sister Mike? Can you give mic for her? And in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth to a virgin. Go down, brother. To a virgin espoused to a man whose name was Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. Go down. And the angel came in unto her and said, Hail thou that art highly
फेवर्ड. आयज आमी म्हणटा आमी आशिर्वादीक, आमी कशी हा? वी आर ब्लेस्ड, वी आर anointed, we are highly favored. Now what message? कितें संदेश गाब्रिएलान आंकवार मोरयेक दिलो? तूं highly favored कितें हा कोंकणीन? Bo worthy. Thou that art highly favored, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Ostoऱ्यामध्ये तू blessed are you among women. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation, what manner of greeting this should be. Okay, you start from 26 to 29, slowly. एलिझाबेथीच्या गर्भस्थपणाच्या 6व्या म्हयन्यांत नाझारेथ नांवाच्या गालिल्यांतल्यान एका नगरान देवान गाब्रिएला दुताक एके सोयरीक जाल्ले आंकवारी सोरशी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाल्ली. ते दादल्याचें नांव जुजे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चोड आपुरबायेचे सोरेस्पो तुजे सोवें आसा. हें ताचें उतर आयकून ती एकदम गाबोरली आनी हें नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. ओके. कितें 29th वाच पोतून सिस्टर? हें ताचें उतर आयकून आंज बोडव्याचें गाब्रिएलाचें उतर आयकून ती एकदम गाबोरली. आता कित्याक गाबोरली काय ती? ती म्हज्या आनी तुज्या सारकिल्ली वय ना? हय. ती कशी आसली? म्हज्या आनी आमच्या सारकिल्ली. करेक्ट न्हू? सो आतां जेन्ना हो आंज बोडवा येता आनी तो तिका कितें म्हणटा? गो टू द 28th वर्स. नोमान तुका देवाचे चोड आपुरबायेचे सोरेस्पो तुजे सोवें आसूं. नोमान तुका देवाचे चोड आपुरबायेचे. सो आतां ती आपुरबायेची जाल्यार आमी आपुरबायेची न्हू? आमी सोगलीं देवाची आपुरबायेची. पूण आमकां हे केन्ना बोगोन येता जेन्ना आमचो संबंद त्या देवा लागीं आसता पळय तेन्ना. आतां तुमी समजात कितलीं त्या शारान आंकवार ओस्तोऱ्यो आसतल्यो. हे आंकवार मोरयेकूच कित्याक गेलो तो? मारयेक कित्याक गेलो तो? It's not that she was, everybody is the chosen one, but she had a relationship with the Lord. तू चोड अपुरबायेची म्हणटा, तू चोड अपुरबायेची. हे आमी सोगल्यो अपुरबायेची. आमकां देवान कोणाकूच, गॉड इज नॉट पार्शल. देव फावोर कोन्ना कोणाचेरूच. हें पवित्र पुस्तकूच आमकां सांगता. देव अशें कोन्ना ओके ह्या वस्तूचो चोड मोग कोत्ता आनी तेजो उणो कोत्ता, हे भाशेचें ना. देव सगल्यांचो तितलोच मोग करता. कित्याक पवित्र पुस्तकान बरयलेलें आहा आनी सिमोन पेद्रून पासून आमकां म्हणलां देव फावोर कोन्ना. जें आमकां दिलां तें तेंकांय दिलें, हेरांकूय दिलें, जेंटायल्सांकूय दिलें. इट मिन्स वॉट? देव फावोर कोन्ना. देव सगल्यांचो तितलोच मोग करता. पूण कितें हिका आंज बोडवो येयलो, एंजल गॅब्रिएल येयलो. कित्याक? हिचो संबंद देवा लागीं आसलेलो. देवाची तूं चोड अपुरबायेची म्हणटा. पूण आयज आमी नव्या करारान पळयता आमी जावन आसा देवाचे पवित्र आत्म्याचें मंदीर. सो वी आर ऑल द चोजन जनरेशन. वी आर ऑल द रॉयल प्रिस्टहूड, दोज हू हॅव एक्सेप्टेड जीसस एज अ लॉर्ड एंड सेव्हियर. देवाक जेन्ना आमी आपणायला, जेजूक जेन्ना आमी मानून घेतला, आमी जाल्या ती इचलोली, ती विचून काडलेली देवाची चोजन. देवान आमकां विचून काडलेली. ज्या लोक दोज हू हॅव रिसिव्ड हिम एज देयर लॉर्ड एंड सेव्हियर. जे जेजूचेर कोण पाती येता पळय ती सोगलीं. आयज आमी सोगलीं आहा ते भाशेची काय तुमच्या मदलो कोण ना? सोगलीं पाती येतात जेजूचेर. सोत मानता तुमी जेजूक, आपणायला तुमी सोमी दोनी सोडवणदार म्हूण जेजूक, जाल्यार तुमी सोगलीं विचून काडलेली चोड अपुरबायेची त्या सर्वेस्पर बापाची. हालेलुया. आनी जें कितें देणें देवान हेरांक दिलां, जी इचून काडलेली आहा, हे सोगले देणें क्रिस्ता सोवे आमकां फावो जाला. पूण डिफरन्स कितें आहा? आमचे शितीर खंय आहा? आमी कितें करुण्यो करता पळय तेचेर.
आमकां दिसता हांवें वायट केलें देव रागार. अशें बरयलां पुस्तकार. देवान कितें बरयलां? यू आर सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ. यू आर नॉट सेव्ड अकॉर्डिंग टू युअर वर्क्स, that when you do good you are saved. When you do good then only God's love you. No. देवान आमचे ज्यो चुकी आहा पळय त्यो इस्टाक सान वेस्टाक मारल्या, सावथाक सान नॉर्थाक मारल्या पळय, ते भाशेन इतल्यो पयस आमच्यो चुकी देवान उडयल्या. गॉड डज नॉट रिमेंबर आवर सीन एनी मोर. कित्याक लागून? कित्याक देव जेन्ना आयज आमकां पळयता आपल्या पुताचें रोगोत आमचेर पळयता. हालेलुया. ही जाणवाय हे स्वतान तर आमी चलता, आमी सुटकेचें जिवीत जियेता. आयज आमी बानपासाचें जिवीत केन्ना जिवंक पावता? जेन्ना आमचें ध्यान मन आजुनूय आमच्या कोरण्याचेर आसता. समजलें? जेन्ना आमचें ध्यान मन आमच्या कोरण्याचेर आसता, आमी चूक केली, आमी देवा सोडशिल्लीं पयस जालीं, देवान आमकां पयस उडयलीं, अशें बरयलेलें आहा काय पळयत पुस्तकार? आसा बरयलेलें तुमकां मेवलां की जेन्ना आमी चुकी करता देव काटान आमकां पयस शेवटून मारता, गिल्टान घालता आमकां देव. रोमन्स 8:1 आमकां कितें म्हणटा? कितें म्हणटा? Is it saying there is no condemnation for them those who are in Christ Jesus, or is it saying when you commit sin or when you do something wrong there is a guilt and condemnation for you? Does the word says like that? देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना तुमी चुकी करता तेन्ना तुमकां तुमी उणेपणान खालतिकायेन पडटा हे भाशेन म्हणटा देवाचें उतर. हें मन उतरा प्रमाणे आमचें नवसरूंक जाय, नवसरणी जावंक जाय आमच्या मनाची उतरा प्रमाणे. समजता? हे उतर जें आमकां कितें सांगता तेजी समजणी आमकां मेळपाक देवान शारात दिला. तेका लागून पवित्र आत्मो दर एक उतर देवाचें समजोवपाक ह्या पवित्र आत्म्याची आमकां गरज. पवित्र आत्मो नासतना जेन्ना तर आमी देवाचें उतर शिकोवंक सोदता, पवित्र आत्मो नासतना द लेटर किल्स बट द स्पिरीट गिव्स लायफ. हालेलुया. So this word of God needs to be learned or to be understand. समजणी घेवपाक हे शिकपाक आमकां एकल्याचीच गरज आहा. तो जावन हा पवित्र आत्मो. कित्याक तो पवित्र आत्मो जावन हा स्वताचो आत्मो. पवित्र आत्मो नासतना हे उतर समजोंक तर आमी ट्राय करीत, दिस लेटर कॅन किल अस. हे उतर आमकां जिवेशी मारूंक शकता. तुम्ही जाणान, ओके आय कंटिन्यू दीस. ओके, तुम्ही जाणा जेन्ना एक अस्तोरी प्रद्वारपणान सापडलेली आनी हे सगळे घेवन तिका जेजू कडेन येता जुवाच्या आविस्वरान, वय ना, ते अस्तोरे घेवन येता आनी म्हणटा जेजूक हिका कितें करया, ही सारकी एक्ट करता आसतना एक्शन करता आसतना आमकां सापडल्या. मोजेसाचो कायदो म्हणटा हिका आतां फातरांनी मारपाची, तूं कितें म्हणटाय? वय ना. सो हे उतर मोजेसाच्या कायद्या प्रमाणे तिका फातरान मारूंक जाय. हें खूंय आहा? पोन्या करारान. वय ना. सो कायद्या प्रमाणे तिका फातरान मारूंक जाय आनी लोक आदी फातरांनी मारताले. बिफोर जीसस कम दे यूज्ड टू किल विथ द स्टोन. येस नो? हे जावन आसलेले फातरांनी मारप. जेन्ना कोण पातक करी तेन्ना फातरांनी मारपाचें फर्मोण आसलोलें, कायदो आसलोलो. हे फर्मोणाचो कायदो आसलोलो. समजता? ह्या कायद्या प्रमाणे मारी लोक आदी. सो जेन्ना जेजू आयलो हे सगळे फारिसेव आनी जे कोण आपूण स्कॉलर म्हणटा उतर आमी जाणा उतर जाणा म्हणटा, उतर जाणा जावंक जाता. बट इफ इट इज विथ होली स्पिरीट, विथ द पावर ऑफ द होली स्पिरीट, प्रेज बी टू गॉड. बट उतर जाणा म्हणटा आनी पवित्र आत्मो तर ना पिक्चरान, देन दीस लेटर कॅन किल अस. हे बरयलेलें उतर आमकां जिवेशी मारूंक शकता. समजता? And that is what the scripture says. The letter kills but the spirit gives life. And Jesus says every word जे एक उतर जे हांव उलयता ते जावन आसा आत्मो आनी जिवीत. सो द उतरां जी जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर सरल्या आमचे सवे ते आमकां आत्मो आनी जिवीत, मरण न्हय. सो हे उतर घेवन आमी केन्नाच गिल्टान जावं एक कसले खालतिकायेन उणेपणान लोजेक आमी केन्नाच आमकांय घालूंक जायना आनी दुसऱ्यांकूय आमी घालूंक जायना. कित्याक जेजू जें उतर उलयलां हें जिवीत दिवपाचें उलयलां. जायतीं जाणां ह्या संवसारान शेळलेलीं आहा, चुकलेलीं आहा, पडलेलीं आहा, जायतें जालेलें आहा. त्या लोकांक आमी जिवीत दिवपाचें उतर उलोवपाचें, जिवीत दिवपाचें. कित्याक जेजू तर आयला जिवीत दिवपाक, जाल्यार आमी कशें दुसऱ्याक मरणाचीं उतरां दिवंक जाता? पोन्ने करारा प्रमाणे फारिसेव घेवन आयले ते अस्तोरेक आनी म्हणूंक लागले देवाच्या मोजेसाचो कायदो सांगता की हिज्या कोरणे प्रमाणे हिका मरण फावो फातराचें. तूं कितें म्हणटाय? आनी जेजून कितें म्हणलें? जेजून कितें म्हणलें? कोणेन पातो करूंक ना तो पयलो फातर मारात. मारलो कोणें फातर? आतां जेजून पातो करूंक नासलें जाल्यार जेजून मारूंक नाका आसलो फातर? कितें दिवंक आयलो जेजू?
जिवीत कितें दिवंक आयलो जेजू बोगसोणें कितें दिवंक आयलो जेजू काकूत समजोलें काय आमी उतर देवाचें जेजूचें ते फाटलें आहा तेंच चिंतून चिंतून आमी सगलीं त्या पोन्ने हितून वयतात आनी त्या उणेपणान वयता गिल्टान वयता कॉन्डेमनेशनान वयता आमी वयता आनी दुसऱ्यांक की घालतात हालेलुया जेजू आयला जिवीत दिवंक आनी आमी हें उतर घेवन आमी दुसऱ्यांक तो बरवसो दिवची आमकां गरज तो होप दिवची आमकां गरज हे जेजून सांगलां वसात देसांनी आनी हे शुभ वर्तमान पोरगोट करा दुखाचें न्हय दुसऱ्याक खालती गायन घालपाचें न्हय पूण जिवीत दिवपाचें शुभ वर्तमान बोगसोणें दिवपाचें शुभ वर्तमान कित्याक तें शुभ दूख न्हू शुभ म्हणजे कितें खुशालकाय सो जेन्ना जेजू आयलो खुशालकाय घेवन आयलो ते वस्तोरेक खबर आहा आपणें पातोक केलें आतां आनी आपूण खूंय वचो जेजून कितें म्हणलें कोणाक पातोक ना आतां पयलो म्हाराज सगळे गेले करेक्ट न्हू पूण जेजू आहा ते वस्तोरेन कितें चिंतूंक जाय आसलेलें आतां ह्या जेजूक पातोक ना तो म्हाजेर मारूंक जाता ताज्यान म्हाका मारूंक जाता सो ती उणेपणान खालती काय आसली पूण जेजून कितें म्हणलें कोणेनूच तुजेर मारूंक ना कितें म्हणटा ती ना कोणेच ना जेजू म्हणटा तुका आपुणूय मारिना वच आनी परत्यान पातोक करी नाका जेजू कितें दिवंक आयलो बोगसोणें जेजू कितें दिवंक आयलो मोग एक बरवसो दिलो ते वस्तोरेक ताणेन वय ना आयज आपूण पातकान आसतना पासून जेजू त्या खुर्सार मेलो हे शुभ वर्तमान जालें आमकां कितें म्हणटा रोमन्स 5:8 आमकां इवन वेन आय वॉज अ सिनर जीजस डायड फॉर मी सो वो जो शुभ वर्तमान आहा वो शुभ परगोटूंक जाय आमी दुसऱ्याच्या जिविताक बरवसो येता पळय ते भाशेन समजता आयज आमी देवाच्या राज्याक वयता देवाच्या घरान वयता उतर आयकोंक कित्याक एक बरवसो घेवन एक आमकां एक कसली आशा मेवत गाय एक आमकां कसलो बरवसो मेवत गाय एक आमकां एक कम्फर्ट मेवत गाय हे चिंतून आमी देवाच्या घरांत वयता वय ना तुमी कोण तरी हांगासर बरवसो नासतना आयल्यान कितें तरी काळजान तुमच्या बरवसो घेवन तुमी आयल्या जेजूच्या घरांत वय ना करेक्ट न्हू सो आतां हे बरवसो जेन्ना आमी घेवन येता दर एक मनीस बरवसो घेवन जेजू सोवें गेलो करेक्ट जेन्ना तो कुड्डो आसलेलो बार्तिमेस कोण तो कुड्डो आसलेलो द ब्लायंड मॅन तो जेन्ना गेलो जेजू कडेन उलो मारलो ताणें दाविदाच्या पुता सकाळीं एग्जाम्पल घेतलें दाविदाच्या पुता कितें आसलें ताच्या काळजान बरवसो वय ना ती ओस्तोरी गेली आंग वस्त्रां घातलें जाल्यार आपूण बरी जातली म्हूण कितें आसलें तिच्या काळजान बरवसो जेन्ना बरवसो आसता भिरांत तेंच्यान आमी भायर सरता आमी भिरांतीन आसना आनी दुसऱ्यांकूय आमी ह्या उतराची भिरांत घालिना कित्याक जेजू आमकां भिरांत दिवंक येवंक ना परफेक्ट लव कास्ट आउट फियर आमी चोत्राय दवरूंक जाय वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल कितें आमी उलयता कितें आमी चिंता कितें आमच्यो कोरण्यो वी हॅव टू बी व्हेरी विजिलंट दर एक कोरणी जावंक जाय आमची जेजूचे कोरणे भाशेन कित्याक देवाचें उतर म्हणटा आमी जावंक जाय जेजूचे इमिटेटर्स जेजूचे पाटलावदार तोंडान म्हणटा आमी पाटलावदार आमी जेजूचे वय ना पूण आमची कोरणी जाता काय जेजू भाशेन आमचो बरवसो दुसऱ्यांक दिवप जाता काय जेजू भाशेन एकल्याक तरी कोणेन जेजून कोणाक तरी निराशी करून धाडलो निराशी जावन गेले फकत कोण जे घमंडान येताले पळय ते गौरवान येताले पळय ते निराशी जावन गेले कित्याक घमंडाक आनी देवाक सोर ना घमंड एक अशी हें जावन आसा की देवाक ती केन्नाच मानवलेली जायना त्या घमंडाक लागून आयज सैतानाचो एक हें जालो सैतानाक वयर सान सोकला आपटिलो कित्याक लागून त्या घमंडाक लागून सो घमंडाची एक खूब आमी चोत्रायेन रावपाक जाय त्या घमंडाचेर कित्याक वो घमंड आमकां न्हू देवा सोरशिल्ल्यान सारको पयस करता पातोक आमकां पयस करना वो घमंड आमकां पयस करता कित्याक जेन्ना पातोक घडलें आदाम आनी एवेचे काल आमी शिकतालीं जेन्ना पातोक घडलें देव तेंच्या सोरशिल्लो पयस गेलो ना बट गॉड केम इन सर्च ऑफ देम टू हेल्प देम बिकॉज वेन दे डिपेंडेड ऑन देयर ओन एबिलिटी दे कूड नॉट कवर देम सेल्फ विथ अ प्रॉपर कवरींग जे केलेलें ते पासून कितल्या टायमाचे 1-2 दिसाचे येसो न्हू आनी काल आमी सगळीं आसलेलीं तेजेर पूण वय मनशाची जाणवाय जी सारकी तोखता तसली न्हय पूण मातशा वेळाची समजता पूण देवाची जाणवाय कसली जी सासणांक तोखता पळय तसली हालेलुया थँक यू जीजस सो ऑलवेज रिमेंबर जेजू आयला आमकां शुभ वर्तमान घेवन आनी हेच शुभ वर्तमान आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय बरवशाचें कोण तुटलेलो आहा ताका आमी बरवसो दिवंक जाय कोण पडलेलो आहा ताका आमी बरवसो दिवंक जाय कोण वायटाक सांपडला ताका आमी बरवसो दिवंक जाय
आनी पडला त्या मनशाक हात दिवन आमी उबारूंक जाय. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. पूण हें केन्ना घडटा? जेन्ना जेजू सोवे आमचो सारको संबंद आसता तेन्ना आमी जेजू सारकिल्ली जावंक जाता. संबंद आसता पळय तेन्ना. संबंद कसो जातलो? तेज्या उतरांतल्यान. तेज्या उतराची जाणवाय तर म्हज्या काळजान आहा, जाणवाय तर म्हज्या भितर आहा. तेन्ना त्या उतरा प्रमाणे आनी जेजूच्या भशेन आमच्यांनी जिवंक जाता. आयज आमचे भावार्थाचें जिवीत कसलें? कितें आमचो प्रोसेस आहा? आमची जर्नी कितें आहा? एक्शनान आमी कोणा सारकिल्लीं जावपाक? जेजू सारकिल्लीं. वय ना? एक्शनान. कित्याक जेजू ह्या संवसारान कोणा सारकिल्लो जियेलो? कोणा सारकिल्लो जियेलो? कोणाच्या स्वयंबाचो जियेलो? आपल्या बापाच्या स्वयंबाच्या सारको जियेलो. वय ना? येस नो? आनी तो स्वयं ताणें आमकां दिलो. सो आयज आमची भावार्थाची एक चाल कसली जावंक जाय? जेजूच्या चाली प्रमाणे. आनी ती जावन आसा आमची आतां एक यात्रा कशी, एक जर्नी आमची. कसली जर्नी ती? आमकां जाय तें करपाची? जाय तें करपाची आमची यात्रा? जाय तें उलोवपाची? जाय तशी आमची येवजण करपाची? त्या उतरा प्रमाणे आमची येवजण जावपाची. येस नो? तुम्ही चिंता आतां जेजू इतलीं वर्सां संवसारान रावला, मिनिस्ट्री स्टार्ट केली तेणें 3.5 वर्सां. वय ना? सो एवरी डे जेन्ना तो सकाळचो उठता तो चिंतता आसतलो काय कितें खावया, कितें दनपारां रांदया, सांजेर कितें करुया, पुलाव, चिकन, मटन, फिश फ्राय, हां वय कोण बिर्याणी म्हणटा. येस, ही आमची चिंतना. हे सगळें आमकां जाय ते प्रॉब्लेम ना. बट जेजू उठता आसतना, न्हिदता आसतना जेजूची येवजण कितें? माय गॉड हॅज अनॉयंटेड मी टू प्रीच द किंगडम ऑफ गॉड. हालेलुया. कित्याक आयलोलो तो? देवाचें राज शिकोवंक आयलोलो. वय ना? ही वॉज ऑन अ मिशन. एवरी डे दर एका दिसा तो चिंतालो आनी एक्शनांनी तो करी. कितें? सोर्गीचें राज परगडटालो. वय ना? आमची सोडवणेची खबर तो उलयतालो, आमच्या बोगसण्याची खबर तो उलयतालो, आमच्या बरेपणाची, आमच्या पेखणेची खबर तो उलयतालो. आनी एक्शनांनी तेणें सगळें करून दाखयलें. आयज आमकां ते भशेन आमची चिंतना आहा काय? ते भशेन आमी चिंता काय? दर दिसा हाव वील आय मेक माय लायफ बेटर डे बाय डे. करेक्ट न्हू? आमची येवजण कितें आसता? दिसान दीस म्हजें जिवीत कशें सारकें कम्फर्टेबल आसतलें, हांव कशें वयर चडटलें. वय ना? आमचें ध्यान आसता आमी कशीं वयर चडटलीं दिसान दीस. जेजूची ही येवजण नासली. हे भशेन आमी देवाचे इमिटेटर जावंक शकना. जे भशेन जेजू चलतालो, जे भशेन तो वावुरतालो, जे भशेन ताची चिंतना आसली, जे भशेन तो काकुटसार आसलो, ते भशेचें काळीज ताणें आमकां दिलां. अणभव करपाची उतरां प्रमाणे आमकां भोव गरज. कितें म्हणटा अकबर मोरयेक आंज बडवा येता तेन्ना? तूं देवाची भोव आपूर बायेची. कित्याक लागून? तिचो बापा सोवे संबंद आसलोलो. बापा सोवे संबंद म्हणजे उतरांतल्यान बापा सोवे संबंद आसलोलो. हालेलुया. तेका लागून जेन्ना ती आयकता पूण तुज्यान म्हाज्या सारकिली ती आसली तेन्ना ती कितें म्हणटा? ह्या आनी कसलें ग्रिटींग, ह्या आनी कसलें अजाप. आनी ती म्हणटा घाबरता. घाबरणी आमकां जावची ना. सडनली तुमी न्हिदला थिंगा आनी दोळे उक्ते केले पळयता एक कोण रावला फेदर्स विंग्स घेवन. तुमी भिवची ना, ट्रबल जावची ना. ह्या आनी कितें जावचें ना? जातलें? तुका जातलें रे. तूं आज बडवा म्हूण मानून घे मरे. हालेलुया. आमकां जातलें रायट. एज अ जे भशेन आमी आमच्या मोनाची नवसोडणी जाता तेजेर आहा तें. जितली नवसोडणी जाता तितलें आमकां भिरांत लागची ना, जावं आमी घाबरची ना. बट घोडेक घाबरत. सट करून फाटल्यान व्हडलो आवाज जालो तुमी अशी जावची ना. हांव पासून घोडेक जायत फॉर अ सेकंड जावंक शकता. हालेलुया. ते भशेन आतां ती कितें म्हणटा? द एंजल केम अनटू हर एंड सेड, Hail thou that art highly favored, the Lord is with thee, blessed art thou among women. ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव म्हणटा. ओस्तोऱ्यामध्ये आता हे एंजल आता तिका एक कितें संदेश घेवन येयलो, मेसेज घेवन येयलो. आनी ती आतां चिंता आसतली हें कितें? वी डोंट नो. शी मायट बी प्रेयिंग इन हर रूम. येस ओ नो? ती मागण्यांकूय बसली आसतली आसो त्या वेळार. संबंद देवा सोरशी केन्ना जाता? जेन्ना आमी मागण्यांक बसता. वय ना? मागणें म्हणचें कितें? सायबा म्हाका हें दी, तें दी, तें दी, तें दी, तें दी, दी दी दी. हा मागणें कितें? देवाच्या उतरांतल्यान आमी जेन्ना देवा कडेन उलयता, तेजो ताळो आयकता, ताजे सोवे आमी संबंद जोडटा, ताजे सोवे आमी वेळ सारता, तें जावन हा आमचें मागणें. तुका दिसता जेन्ना जीजस वॉज प्रेयिंग म्हणटात विल्डरनेसान वयतालो, मागणें करी, ही प्रेड म्हणटा, तो मागतालो काय कितें कितें?
मागतालो तो बापा कडेन उलयतालो. आमी आमच्या पेरंट्सा कडेन जेन्ना उलोवंक वयतालीं, भुरगीं आसतना आमी वयतालीं, ल्हानपणांत जेन्ना आमी बापाय कडेन आवय कडेन आमच्या वयतालीं, धाकटुलीं आसतना, तेन्ना आमी फकत दी म्हणटालीं काय वी वूड लव टू स्पेंड टायम विथ देम. आं आमकां ल्हान आसतना गमना न्हू कशें कितें तें. बट एट द सेम टायम एज अ हंबल हार्ट वी डोंट नो, लायक इनोसंट हार्ट वी यूज टू गो टू आवर पेरंट्स आनी टायम स्पेंड करतालीं. करेक्ट. आनी भुरगीं आसतना आवय बापूय टायम स्पेंड बरो करतालो. मागीर वाडटा सगलें आपल्या मना प्रमाणे सगलें बदलता. हालेलुया. थँक्यू जीजस. पूण जेन्ना आमी आमच्या बापा कडेन उलयतना आमी फकत मागचें काय आमी तेच्या सवें उलोवचें. आयज आमचो बापूय कोण? आयज आमचो बापूय कोण? तो सर्वेस्पोर, जो पवित्र आत्मा आमच्या भितर दिला. तो आत्मा आमच्या भितरल्यान कितें म्हणटा, कसो रडटा? वॉट ही क्रायज? आबा. रोमन्स 8:8 आहा न्हू, आबा फादर म्हणटा. देवान आमकां एक देणें दिलें, एक सोयक दिलो, तेका बापूय म्हणपाचो. जेजू सोवें जो संबंद आमचो आमच्या बापाय सोवें तुटलोलो, तो जेजू उदेशी, ताच्या रक्ता उदेशी, ताच्या सॅक्रिफिसा उदेशी आमचो तो संबंद परत्यान घडोवन आयला. आनी आयज आमकां परत्यान जो संबंद आमच्या बापाय कडेन, आमच्या क्रिएटरा कडेन आमचो तुटलोलो, देवान जेजून आयज तो परतो घडोवन हाडला. वे वी क्राय इन अ स्पिरीट, आबा फादर. आतां ही स्टोरी जेजू येवच्या पयलींची खबर वयव ना. आतां ती कितें म्हणटा, ह्या आनी कसलो संदेश, ह्या आनी कितें, ती घाबरता. 29th verse गो ब्रदर. And when she saw him, she was troubled at his saying and cast in her mind what manner of salutation this should be. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for you has found favor with God. Can you read 30th verse, sister? पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भियो नाका मारये, तूं देवाची आपुरबायेची. भियो नाका मारये, तूं देवाची आपुरबायेची. आयज तुका आनी म्हाका संदेश कसलो? तुका आनी म्हाका संदेश कसलो? आमी देवाची आपुरबायेची. आनी मेन वर्ड देव कितें म्हणटा सुरवातेक? भिये नाका. भिये नाका. आमकां भिरांत येता परिस्थिती पळोवन, वयव ना. आयज तिका कसली भिरांत आयली त्या वेळार. ह्या आनी कसलें, वो आनी कोण आयला, वो आनी कोण उलयता. Angel koso, we don't know how it would be the appearance of the angel at that time. We don't know, but she got frightened. She got troubled within her, right? When the angel says, "Trouble not, do not fear, भिये नाका, कित्याक तूं देवाची आपुरबायेची. Fear not, Mary, for you has found favor with God." देवाचो फावोर आमचे देवून येवपाक बेश्टोच येतलो या संबंधान येतलो? संबंधान येतलो. आयज मारयेचो बापा सोवें संबंद आसलेलो, त्या पासून देवान तिका इचून काडली. हे कार्य जे जेजू येण्याचें कार्य आहा हें घडोवन हाडपाक. हालेलुया. गो टू द 31st verse. Now, and behold, you shall conceive in thy womb. सुरवातेक कितें वाचलेलें आमी? तिची दादल्या लागीं तिजो कसलोच संबंद ना, पूण तिची फकत सोयरीक जाल्ली. सोयरीक जाल्या उपरांत बेबी जातलें? संबंद तर गो बायलांचो ना, भुरगें जातलें? जाता. नॅचरल हितून आतां आमी पळयता ह्या संवसारान देवान कशें रचलां. जेन्ना एक दादलो आनी अस्तोरी जेन्ना एकठांय जाता तेन्ना की भुरगें जावंक जाता, वयव ना. हें आमी संवसारी नदरेन आमी ते भशेन पळयता. पूण ही आतां देवाची येवजण. इज देर एनीथींग वीच इज नॉट पॉसिबल टू गॉड? देवा लागीं जायना अशें कितें आहा? सो जेन्ना आमचेर कश्ट येता तेन्ना आमी कित्याक म्हणटा जावचें ना गाय, जातलें गाय, कोण पावत गाय म्हाका, कोण आदार दीत गाय म्हाका? जाता आमकां? जाता वा जायना? जेन्ना केन्ना आमकां डॉक्टर रिपोर्ट दिता नो होप, तेन्ना आमी कितें म्हणटा? नो होप. तेणें सांगलां न्हय, संवसारान सांगलें न्हय आमकां नो होप. आमी तो नो होप घेता आनी चलता. बट वी आर नॉट अंडरस्टँडींग गॉड इज अ गॉड ऑफ होप. हालेलुया. बावार जावन आसा कितें? तो एक सबस्टन्स. बावार जावन आसा तो एक अश्युरन्स आमकां फॉर द थिंग्स वॉट वी आर होप्ड फॉर. जो बरवसो आमी कितें दवरता तो बरवसो घडोवन येवपाक एक सबस्टन्स, एक वस्त जाय पडटा, ती जावन हा भावार्थ. हालेलुया. सो देवा लागीं जायना तशें कांयच ना. पूण आमच्या मनशाच्या चिंतना प्रमाणे आतां ती एकूय कितें दिसलें, हें आनी कसलें ग्रिटींग, हें आनी कितें म्हाका ओचीत कशें जालें, आनी तें भियेता. देवाचें उतर म्हणटा भिये नाका मारी, देवा सोवें तुका, यू हॅव फावंड फेवर विथ God, and behold, you shall conceive in thy womb. 31, just read till here. 31. आयक, तूं गर्भेस जातली
आनी एका पुताक जोल्म दितली. तू गोरबेस जातोली आणि तू एका पुताक जोल्म जोल्म दितली. दितोली. हे ग्रिटींग म्हणटा कसले भाशेचो संदेश हो संदेश. शी न्यू एट दॅट टायम दॅट इज सुपर नॅचरल. तिका खबर आहा तेन्ना हे अजापाची खबर आनी देवाची हे म्हणून. आतां मॅसेज आयली कितें, तूं गोरबेस जातली, यू वील कन्सीव इन युअर वूम. आतां हे एक आंकवार मोरयेक जावं आंकवार अस्तोरेक जेन्ना हो संदेश येता, हो संदेश आनी आयकून फुडें वचपाचें. चल चल सायबा हांगा नाका, शेजाऱ्यागेर आमगेर नाका, तूं शेजाऱ्यागेर तेंचे दार ओपन आहा, पिको दे वय ना. एक आंकवार भुरगें अस्तोरी, एक आंकवार चोडू म्हणया, ओके, एक आंकवार चोडू हे भाशेचो संदेश येता. कितें म्हणपाचें आमी, गेट बिहायंड मी सेटन, नॉट हियर, this is impossible. What people will say, what my parents will say, what my friends will say. I have so many friends in my college, I have so many friends in my village. What they will think about me if I get conceived like this without having any relationship with men. Hallelujah. दादले सोवे म्हाका संबोन ना, हे कसले भाशेचे ग्रिटींग. कोडसो हांगा सरलो सयताना म्हणपाक फावो न्हय हे, वय ना. हे भाशेन तुमी जाणा एक अब्रामाची स्टोरी सेम आसलेली. जेन्ना देव म्हणटा तुज्या बापायचें घर सोड आनी भायर सर, ताच्यान म्हणोंक जायनासलें त्या वेळार हांव खंय वचों, म्हज्या पायचें घर सोडून. कोणाचो ताळो कोण जाणा, नाका सायबा, हो देवाचो ताळो आसचो ना. देव म्हाका घरांतल्यान भायर सर म्हणटा. हां, देव घरांतल्यान भायर सर म्हणटा. हो कसलो देव गाय. पूण कसो भायर सरलो, भावार्थान. कसो भायर सरलो, आयकोन भावार्थान. भावार्थ केन्ना येता, ते उतर आयकोन कितें येयलें ताचें, भावार्थ आयलो. हालेलुया. सो जेन्ना आतां हिका म्हणलें, अँड बिहोल्ड यू शॅल कन्सीव इन दाय वूम. कितलीं जाणां आमी कोण आतां काजारी आहा ती धरया, आंकवार आसतना हें उतर तर आमकां आयकोपाक येयलोलें, न्हिदला थिंगा ओ स्वप्नान ओ विजनान ओ यू नो खरेंच आमी पयला कोण आयला आनी आमकां हे भाशेचें सांगता, आमी मानून घेवपाची. कितें म्हणपाची, या आनी कितें, केन्ना आयकोंकूच ना, अशें जावंक जायना. फॉरगेट अबाउट मी, वॉट अबाउट माय पेरंट्स. लोक हांसतलो म्हज्या फॅमिलीक, कोण स्वत मानून घेतलो आंच बडवो आयलो म्हूण जनेलांतल्यान. आंच बडवो आयलो म्हूण जनेलांतल्यान कोण स्वत मानून घेतलो. मानतलो स्वत, मानूंक जाता. पूण हें मानून घेवपाक कितें जाय, बॉल जाय आनी भावार्थ जाय. समजता. Huh? Which? During that time, under the law. That too under the law, praise God. Thank you, brother, yours brother. Hallelujah. Thank you, Jesus. Which time? No, Mary. You're talking about Mary. Mary time. Law was there, right? The law was also speaking at that time. आणि पहिले कितें आसतालें, एक जे कायदे आसले 10 मानामेंत, बोगोर उच्चारणे ल्हानसान तांकां ट्रेन करी ते लॉ, ल्हानसान. आनी तो एक मनीस म्हणटालो पळय, रिच मॅन, वॉट शूड आय डू टू गेट द इटर्नल थिंग. तो कितें म्हणटा, ल्हानसान हांव हें पाळटां, वय ना. सो हे लॉ जे कायदे आसलेले ल्हानसान. सो एक वाटेन कायदो उलयता आसतलो, कायद्या प्रमाणे तर वसत फातरांनी म्हाका मारतले. म्हज्या फियन्सी तो कोण तो जोझफ झुजे बरी म्हाजो जेन्ना सोयरीकच जाल्ली, ताका कितें सांगतली, करेक्ट न्हू. समजता. इतले प्रश्न आसतना वय म्हणपाक कितें जाय, त्या देवाचेर भावार्थ. हालेलुया. सो भावार्थ नासतना आमच्या जिवितान कितेंच घडोवन येवचें ना. भावार्थ नासतना आमी देवाक मानवलेली जावंक शकना. आनी हो भावार्थ म्हणजे कितें, दिसना तेजेर विश्वास दवरप. आतां कितले सिट्युएशन तिच्या लायफान पळय. एक तर सोयरीक जाल्या, दुसरें म्हणल्यार लोकांक कितें सांगतली, तिसरें म्हणल्यार मरणाचे भिरांत, फातरांनी मारचे नासले लोक तिका, वय ना. आनी आतां म्हजो तो जो कोणा कडेन म्हजे सोयरीक जाल्या, ताका कितें आन्सर दितली आपूण, कोण स्वत मानून घेतलो. आयज पासून आमच्या ह्या डे टू डे लायफान आमी पळयता, ह्या आयज कालच्या संवसारान आमी पळयता कितले सोयरीगती तुटलेल्यो आहा, कसल्या कारणांक लागून, कितल्यो मॅरेजीस तुटलेल्यो आहा, कसल्या कारणांक लागून, वय ना. इल्लेशें कारण, इल्लीशी काडी, इल्लीशी किटाय म्हणटा न्हू आमी, स्पार्क कहो
काबार सगळें मॅरेज काबार सगळे फॅमिलीन धुस्पट वय ना बारीक बारीक कारणां पूण आतां तिचे कडेन कितलें व्हडलें कारण म्हजें फ्युचर कितें डू वी वरी अबावट अ फ्युचर आमच्या फुडाराची आमकां चिंतना आसता चिंतना नासली जाल्यार हांगा कोण बसलो आसचो नासलो फुडाराचे करेक्ट न्हू फुडाराचो तर हुस्को आमकां नासलो ओके फॉरगेट अबावट आवर फ्युचर आतां आमचें म्हणटू जालें कशें भुरग्यांचे तरी हुस्के घेवन बसले हांगासर वय ना भुरग्यांचे फुडाराचे हुस्के घेवन तरी आसतली आमी आमचे चोरी तर टायम जावन गेले जाल्यार भुरग्यांचे तरी फुडाराचे हुस्के करेक्ट न्हू सावदीचे तरी हेल्थाचे तरी हुस्के फायनान्शियल तरी हुस्के जाय ते हुस्के आयज हिका हुस्को नासलो म्हज्या फुडाराचें कितें म्हज्या काजाराचें कशें मागीर कोण काजार जातलो कोण समजून घेतलो भुरग्यो कित्याक लागून भुरगो कितले प्रश्न पूण ती त्या वेळार हें मानून घेवपाक एकूच गोठाय तिका आसली त्या देवाचेर भावार्थ हालेलुया आनी हो भावार्थ देवाचेर केन्ना उत्पन्न जावन येता जेन्ना तुजो संबंद तूं वाडयता त्या जिव्या देवा लागीं जेन्ना तूं त्या संबंदान वाडटा उतरा प्रमाणे त्या देवा कडेन तेन्ना की आमी ह्या भावार्थान वाडटा हालेलुया ओके एंड बिहोल्ड यू शॅल कन्सीव इन दाय womb and bring forth a son and shall call his name Jesus. सगळी मेसेज क्लियर आहा तिका तूं गोरबेस जातेली आनी तूं एका भुरग्याक जोलम दितेली आनी तेजें नांव तूं जेसू म्हूण दितली 32 वर्स गो he shall be great and shall be called the son of the highest and the Lord God shall give unto him the throne of his father David. Throne of his father डेव्हिड आता हे दाविदाचें घराणें कोणाच्या उद्देशान आहलें मारियेच्या वा जुजेच्या मारियेच्या वा जुजेच्या आता ही मेसेज जेन्ना आंकवार मोरयेक जेन्ना गाब्रियल घेवन येता तिका एके भाशेन तो कितें सांगता जुजेत कोणें तुजें आसतलो फुडार आतां जुजे तर तिचे कडेन तर लग्न जायना हे संदेश आयकोन जावं ही खबर आयकोन तो तर तिका जायना म्हणटा कसो तो भुरगो दाविदाच्या घराण्याचो जातलो वय ना ती दाविदाच्या घराण्याची आसलेली जुजे आसलेलो दाविदाच्या घराण्याचे पूण कितें तिका अंश बडवो संदेश दिता जुजेत आसतलो तुजो पोती आनी तेज्या उद्देशी हो भुरगो जातलो त्या सिंहासनार बसतलो आनी गॉड शॅल गिव अनटू हिम तो सिंहासन तेका देव दितलो ते दाविदाच्या घराण्याचो हालेलुया ही वूड बी and the Lord God shall give unto him the throne of his father David. आता या संदेशान तिका हे पासून तो मेसेज दिता की तूं जुजेत कोडे संबंधान आसतली हालेलुया समजता कशें गमन येता देर इज अ प्रूफ ओवर देर रायट बिकॉज आतां बरोयन हा तो म्हणटा दाविदाच्या सिंहासन तेका ही वूड बी गॉड शॅल गिव अनटू हिम देव तेका दितलो तो सिंहासन दाविदाच्या घराण्याचो फादर डेव्हिड where Joseph is born from. Are you understanding? समजता सो देवाचो संदेश कितलो क्लियर हा तो पळय देव कन्फ्यूज ना आमी जाता कन्फ्यूज ते भाशेन समजता आमी कन्फ्यूज कित्याक जाता आमी डबल मायंडेड आसतात इल्ली मातशी संवसारी इल्ली मातशी देवाची इल्ली मातशी संवसारी इल्ली मातशी देवाच्या उतरा प्रमाणे वय ना अकॉर्डिंग टू द सिट्युएशन आमी कितें वारे ह्या वदान गेले त्या वदान पावली वारे ह्या सायडीक मारले ह्या सायडीक पावली वय ना सिट्युएशन सपोज परिस्थिती म्हज्या फेवरान आहा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थँक यू जीसस सिट्युएशन मातशें म्हाज्या अगेन्स्ट जालें आय एम गुड फॉर नथिंग आय एम नॉट वर्दी गॉड वेर आर यू वाय डोंट यू शो युअर मर्सी ऑन मी येसो नो हे भाशेचे आमचे प्रश्न रेज जाता सिट्युएशन आमच्या अगेन्स्ट जालें रे जालें कितें जाता आमचें वी गिव अप ऑन गॉड प्रश्न येता तरेतरेचे बट रिमेंबर गॉड इज ऑलवेज फेथफूल वी हॅव टू बी फेथफूल टू हीज वर्ड हालेलुया आनी हें केन्ना जातलें जेन्ना तूं तें उतरां सांगता वेळ सारता आमकां सगळ्यांक जेवणाचे हुस्के आसता सकाळी चाव कितें करुया सकाळीं ब्रेकफास्ट जातलो आदले दिसा वांटून दवरतात वय ना कित्याक सांगता सांग आमगेर आयज तशें केलां डोसा सो रातीक वांटून टू फर्मंट येसो न्हू फाल्यां कितें खातेली जेयतली आमकां आयज हुस्के करेक्ट न्हू फाल्यां चिकन रांदतली आयज मॅरिनेशन कित्याक टेस्ट बरो येता वय ना मसाला डिफरंट कायंड्स ऑफ मसालाज येसो न्हू कोणें सांगल्या पुरो हो मसालो बेस्ट येता हाडलो की मेवता ऑनलायन टक 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 ऑर्डर केलो
कोण तरी म्हणटा काय ह्या प्रॉब्लमांक जावं ह्या सिट्युएशनान कशें हांव कम्फर्टेड फील करूं खंयचो स्क्रिप्चर टक 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 सोदलो ओके लेट मी कन्फेस हे भशेन केला मसाला सोदल्यात प्रेज गॉड थँक यू जीसस येस ओ नो वय ना आमकां उसके फाल्यां 4 म्हयन्यान बड्डे येतलो आयज प्रिपरेशन मेन्यू कितें करतली येस आनी सपोज तर कसलें सिट्युएशन आयलें जावं कसलें दुयेंस आयलें 1 वीक घडयेक लागतलो बरें जावपाक आमकां पेशन्स आहा पेशन्स आहा ना ना आतां जावंक जाय पूण सोत मानूंक तयार आहा तें जालें म्हूण ऑलरेडी 1 विकान कितें जातलें तें हांव आयज सोत मानता आनी आयज तें कन्फेस करता म्हणपाक आमी तयार आहा काय ना संवसारी वस्तून एक्सपर्ट जातात आमी बट देवाच्या वाटेन वद्दान आमकां कितें जाता केन्ना जातलें impatient जातात anyways okay he shall be great and shall be called the son of the highest and the Lord God shall give unto him the throne of his father David now go to 33 and he shall reign over the house of Jacob forever and of his kingdom there shall be no end then said Mary unto the angel how where is it okay how shall this be seeing I know not a man कितें विचारता मोरी दादल्या कडेन म्हाका संबंद ना जाल्यार हें कशें घडटलें ती म्हणटा म्हाका नाका म्हाका हें नाका म्हणटा ती नाका म्हणटा ही तेच्या पयलो तिणें संदेश कितें आयकला गो टू द प्रिवियस वर्स जाकोब नो गो टू द 30 वर्स तूं गोरबेज जातली यू वील कन्सीव and bring forth a son and shall call his name Jesus. आता जेजू तूं नांव धरतली जावं येशुआ जावं जे तेंच्या ओरिजिनल लँग्वेजीन म्हणटा ते भाशेन इंग्लिशीन आमी जेजू म्हणटा जीसस म्हणटा सो तें नांव कितें दितली तो संदेश मेळ्ळो करेक्ट आतां ही शाल बी ग्रेट तो वर्तो जातलो ही शाल बी भोव व्हड जातलो भोव वर्तो जातलो तें सांगलें एंड शाल बी कॉल्ड द सन ऑफ द हायस्ट वर्त्याचो पूत तो आसतलो सन ऑफ द मोस्ट हायस्ट आनी द लॉर्ड गॉड शाल गिव अन टू हिम द थ्रोन सिंहासन तेका दाविदाच्या घराण्याचें फावो जातलें कितली मेसेज दिता आतां देव आंज बोडवो वयवो ना एंजल गाब्रियल कोण आसलेलो मॅसेंजर संदेश दिवपी वयवो ना आतां तो टॅलिग्राम घेवन आयला लेटर घेवन आयला कसले उतराचे देवाचो संदेश आतां तो म्हणटा वर्तो जातलो आनी एंड ही शाल रेन तो रेन इज यू नो रूल राज करतलो राजा कशें राज करता रूल करता तशें तो राज करतलो सगल्या जाकोबाच्या घराण्याचेर आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना ताजें राज केन्नाच सोंपचें ना आयज ताजें राज खंय आसा तुज्या आनी म्हज्या आत्म्यान तुज्या आनी म्हज्या भितर आसा हालेलुया यू कॅरी द वेरी प्रेझन्स ऑफ गॉड देवाचें राज जें तुज्या भितर तूं घेवन चलता जो कोण सोत मानता पळय तो आनी आतां हें सगलें आयकून ही मेसेज आयकून तिजो भावार्थ ना म्हूण आमकां गमन येना पूण तिका भावार्थ पडलो त्या संदेशाचेर पूण एकूच तिका प्रश्न हा म्हाका संबंद तर दादल्या लागीं ना जाल्यार हें कशें घडटलें ती म्हणना हें म्हाका नाका ती म्हणना म्हज्या मांयक कितें जबाब दिवं ती म्हणना म्हज्या सोयरीक जाल्यार ताका कितें जबाब दिवं ती म्हणना म्हज्या फ्रेंडांक कितें सांगो ती म्हणना म्हाका फातरांनी मारतले लोक ती म्हणना कायद्याची खबर ती कांयच उलयना ती फकत म्हणटा हें कशें जातलें आनी हो जेन्युइन तिजो क्वेश्चन हो जेन्युइन तिजो जेन्युइन इज प्रश्न एक तिजो उदारपणाचो प्रश्न हो हें कशें जातलें आनी आतां तिका आज बडवो कितें म्हणटा देन सेड मेरी ओके गो डावन ओके एंड द एंजल आन्सर्ड एंड सेड अनटू हर द होली स्पिरिट गोस्ट इज स्पिरिट द होली स्पिरिट शॅल कम अपॉन यू एंड द पावर the Holy Spirit and the power the Holy Spirit and the power of the highest shall overshadow you therefore also that holy thing which shall be born of you shall be called the Son of God hallelujah एक प्रश्न उदार मनान हे कशें जातलें आमचे प्रश्न कितें केन्ना जातलें म्हजें पेकोणी केन्ना जातली म्हजी सुटका
आमी विचारिना हे कशें जातलें आनी देव म्हणटलो यू कन्फेस इट, यू बिलीव इट एंड इट वील हॅपन. हे मेथड आमकां नाका. आमकां मेथड कसली जाय? हाव क्विक इट वील बिकम. केन्ना फास्ट केन्ना जातलें, केन्ना सारकें मॅजीक जातलें. आमी मॅजीक सोदिना. वी सी दॅट मिरेकल टेक्स प्लेस by trusting in the word of God. We see that signs and wonders which will follow when we confess the word of God. हालेलुया. देवाच्या उतराची जेन्ना आमी उच्चारणी करता, जे उच्चारता ते आमच्या जिवितान आमकां घडोवन येता, दिसती पडोवन येता. यू शॅल स्पीक टू द माउंटन एंड द माउंटन शॅल ओबे. हे भाशेचो देव आमकां म्हणटा मॅजीक न्हू, तूं ओन्ली चीत आनी जालें. नो नो. काल आमी कितें शिकल्या? देव जावन आसा उलयता तसलो देव. हालेलुया. सो आमी उलोवंक जाय. आतां ही सगळो संदेश तिका मेळ्ळो, पूण हे केन्ना घडोवन येता तेजेर आमी नदर मारया. हांगासर एक चाई आहा आमकां समजोवणेची. There is one key over here. How this happened, took place. कशें जातलें, कितें जातलें, हें सगळें एक्सप्लेनेशन आंज बडव्यान तिका दिलें आनी तिणें आपलो प्रश्न केलो. वयवो ना? तिणें आपणाच्या मनान प्रश्न जो आयलो मनशा हेज्या प्रमाणे तें तिणें विचारलें हें कशें घडटलें. आनी आतां आंज बडवो कितें म्हणटा? एंड द एंजल आन्सर्ड एंड सेड अनटू हर, पवित्र आत्मो तुजेर शॅल कम अपॉन यू. पवित्र आत्मो तुजेर देवून येतलो आनी शक्ती, पावर ऑफ द हायेस्ट, शक्ती, सगळ्यान वर्त्याची शक्ती तुजेर सावली, ओवरशॅडो, तुजेर सावली घालतली म्हणटा. Therefore also that holy thing, the sanctified thing which shall be born of you shall be called the Son of God. आता जो बाळक तुज्या उदेशी जल्मोन येतलो, जेका तुका नांव जेजू म्हणून सांगला, तो जातलो देवाचो पूत. तो जातलो देवाचो पूत. आनी त्या कारणाक लागून तो कसो जातलो? पवित्र आत्मा तुजेर देवान येतलो, स्वर्गाली शक्ती तुजेर देवान येतली आनी तुजेर ती सावळी घालतली आनी हे सगळें घडोवन येतलें. आनी सगळें घडोवन येयलें न्हय? हे सांगल्या उपरांत सगळें घडोवन येयलें न्हय? हे सांगल्या उपरांत घडोवन येयलें वो ना? हे सांगतात घडोवन येयलें न्हय? कितें जालें? Something happened before that. When angel gave the message, the which shall be born of you shall be called the Son of God, and immediately she got conceived. Yes or no? No? 3 महिने असं मावशे बहिणी. Okay, we'll go 36 verse. We'll see in 36 verse. And behold, thy cousin Elizabeth, she had also conceived a son. ही जावन आसा तिच्या मावशे भयणीची खबर. ओके, आनी हे सगळे जाले. आता 37 पळोवया. फॉर विथ गॉड नथिंग शॅल बी. आय कम बॅक टू दीस वर्सेस. हे सगळे तो मावशे भयणीची खबर सांगता. तुज्या मावशे भयणीगेरूय सेम घडला. ती आता 6 म्हयन्याचेर हा. आनी मागीर तो म्हणटा देवा सवे कितें जायना म्हूण अशें कांयच ना. आनी आतां 38 वर्स इज द की. 38 verse is the key. आता message मेळ्ळी, by the wounds of Jesus you are healed. You will be healed? What you have to do then? Believe it, confess it. Believe it, confess it. Now, and Mary said, behold the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her and she got when the angel departed from her, she got conceived. पूण तिणें कितें म्हणलें? And Mary said, behold the handmaid of the Lord. Can you read it in Konkani 38 verse? त्यांना मारियेन म्हणलें. सो आतां तो देवाचें उतर म्हणटा जेजूच्या गायांनी तुजी पेखोवणी जाली. My God has supplied all my needs according to his riches. I am already set free in the name of Jesus, and whoever Son sets free is free indeed. जेका पूत सोडवून दिता तो कितें म्हणटा तें कोंकणीन इज फ्री इंडीड. जेका पुतान स्वतंत्र केला, जेका पूत तो स्वतंत्र. हालेलुया. हे जेन्ना तूं वाचताय, पूण हे जेन्ना तूं स्वत मानून घेना, तूं कन्फेस करिना, विल यू एक्सपिरियन्स द फ्रीडम? नो. If 1 Peter 2:24 says, by the wounds of Jesus you are already healed, but you don't confess, you don't believe, will you be healed? Just because the scripture says?
No. Now angel told her so many messages from the Lord. How you will get conceived, what will happen, how it will happen, and what you shall give him the name, or what he shall be doing, where he shall be ruling. खुई तो राज चलयतलो, कोणाच्या घराण्याच्या सिंहासनाचेर तो बसतलो, हे सगळे सांगले. तेन्नाच ती कन्सीव जाली. ही जावन आसा हांव तुजी सर्वेस्पराची चाकोण. जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा प्रमाणे. द अग्रीमेंट टू द मेसेज ऑफ गॉड फ्रॉम यू एंड मी इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. दॅट इज वेअर आय एम गोइंग टू सी द मॅनिफेस्टेशन इज टेकिंग प्लेस इन माय लायफ. हालेलुया. देवाच्या उतराक हांवें वय म्हूण आवाज दिवपाक भोव गरज. जोरी तर हांव कितें मागता तें म्हज्या जिवितांत घडोवन येवपा पासत. कसलेय परिस्थितीन हांव सांपडला, पूण उतरा प्रमाणे तर तें हांव उच्चारिना, आनी उतरा प्रमाणे तर हांव भावार्थान तें स्वत मानून घेना. दी पदवी म्हाका दिल्या ते पदवेन तर हांव चलना. म्हज्या जिवितांत म्हाका बदलावणी पळोवंक मेळटली ना. सो जोरी तर म्हज्या जिवितांत हांव बदलावणी पळयना, हू वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस, गॉड ऑर मी? एंड देन वी हॅव टू ब्लेम गॉड. God, you're not having mercy on me. God, you don't have pity on me. Nobody likes me. Nobody cares for me. Nobody is saying hello to me. Nobody is praising me. जाता हे भाशेन तेणें सदां म्हाका वळखीता, आयज वळखूंक ना. लॉर्ड, वॉट आय हॅव डन? विचारतात न्हू आमी. सिली कितें जाता पळय तो व्हडलो माउंटन करून काडटात आमी आमच्या जिवितांत, आनी आमीच डिप्रेस जातात. आनी जेन्ना डिप्रेस जाल्या उपरांत कितें येता? डिप्रेशन जाल्या उपरांत कितें जाता? तकली फोडूंक लागतली, टेंशन वाडटलें, दुयेंसां, नर्व्स चलना, वेन्स चलना, हांगा ब्लॉक थिंगा ब्लॉक, वय ना, शिरो ब्लॉक. कित्याक? चड प्रेशर घेतला. कित्याक प्रेशर घेतला? शेजारी जाप करना, फ्रेंडां उलयना, तो त्रास दिता, हो त्रास दिता, तुवें प्रेशर घेतला, आनी आतां शिरो ब्लॉक. कारण कोण? शेजारी. म्हज्या जिवितांत तर बदलावणी तर म्हज्या जिवितांत घडोवन येना, कारण हांवूच. कित्याक देवाचें उतर समजूंक ना, आनी समजोणी ना म्हणून उच्चारणी करूंक ना, आनी उच्चारणी करूंक ना म्हणून म्हज्या जिवितांत जावं तेच्या उतरा प्रमाणे म्हजें सगळें घडोवन येवंक ना. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. सो उतर हा, आमी हा, उलोवंक तोंड दिलां देवान, आवाज दिला, सगळें दिलां. भावार्थूय ताजोच. भावार्थ आमचो ताजोच. वय ना. सेम मेजर ऑफ फेथ इज गिवन टू एवरीवन. सगल्यांक तितल्याच मापान भावार्थ दिला. ते भावार्थाक चे व्हील चालू करपाचें काम कोणाचें? गिन्नीर वयतात तुमी तांदूळ करपाक, मिशीन चालू जायनासतना तांदूळ जावन येता. मिशीन चालू जालें, व्हिलां चालू जालें जाल्यारूच तांदूळ मेळचें ना. नाजाल्यार भाताचें साक येयला तेंच घेवन पोतून येवपाचें, मिशीन चालू जायना जाल्यार. वय ना. ते भाशेन तें मिशीन तर आमी चालू कोन्ना, हें तोंड आमचें उतर उच्चारपाचें. भाताचें तांदूळ जावचें ना, तांदळाचें शीत जावंक पावचें ना, आनी आमची भूकूय मारपाक आमकां मागीर जावची ना. हालेलुया. सो हें मिशीन जें दिलां उलोवपाचें, तें तेज्यो खबरो करून वेस्ट करुया नाका. देवाचें उतर उलोवन हें मिशीन चालू दवरया. गॉड कायंड ऑफ रिजल्ट आमच्या जिवितांत पळोवपाक. हालेलुया. थँक्यू जीजस. समजणी येता आमकां. सो आतां हे वस्तोरी सोडवणदारा. काल शिकलें कितें? आमकां जी पातकी सोयंबाची आसलेली, आमकां सोडवणदाराची गरज. आमकां कितें? सोडवणदाराची गरज. ह्या सोडवणदाराची आयज आमकां गरज. म्हणून हो सोडवणदार आयज देवान संवसारान धाडलो. कसो? वचोरया प्रमाणे. वय ना. उतर कितें पळयलां आमी? नथींग इज इम्पॉसिबल टू गॉड. आतां हिचो भावार्थ वाडोवपाक आंज बडवो तिका आनीक देवाची उतरां दिता. गो टू द प्रिवियस वर्स. Okay, here, 36. And behold, thy cousin Elizabeth, she had also conceived a son in her young age. In her young age, normal age, old age. In natural ways, how do we see? संसारी नोदरे प्रमाणे ओल्ड एजाक आमी पॉसिबिलिटी दवरता, चान्सीस दवरता. पूण देवाचे नोदरेन ओल्ड आनी यंग ओल्ड कांय ना. एवरीबडी इज इक्वल. एंड जे मनशा कडेन जायना ते देवा कडेन जाता. सो आतां तिजो भावार्थ जे इम्पॉसिबल आसलें बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज, तिच्या जाणटे पिरायेक लागून जे जावंक शेकोना ते 6 म्हयन्या फाटीं थिंगा घडलें तुज्या मावशे भयणीगेर. आतां मावशे भयणीची खबर हिका बेस बरी आसची ना. ती जाणटे पिरायेचेर आहा आनी तिका भुरगें ना म्हूण मारयेक खबर ना.
खबर हा पूण आतां मारयेचो भावार्थ कसो वाडयता आंच बडवो तिचे वरवीं तिची खबर सांगता तुजी मावशे भयण आयज 6 म्हयन्याचेर आहा हालेलुया 6 म्हयन्याचेर आहा 6 म्हयने गेले खंयचे एजीर जाणटे पिरायेचेर समजता एक अजापाची गजाल न्हू हा तें घडलें म्हज्या मावशे भयणीगेर जाणटे पिरायेचेर समजता जे जाणटे पिरायेचेर खुद एलिझाबेथीचो घोव तयार नासलो स्वत मानून घेवपाक ताका लागून ताका मनो केलो ती घोडी घोडोन येयसोर ताका मनो केलो कित्याक ताच्या अनभावार्थ्याक लागून बिकॉज ऑफ हिज अनबिलीफ हालेलुया पूण आतां घोव पासून तयार जालो ना अग्री जालो ना हें जावंक शकता जाणटे पिरायेचेर हांव एक जाणटो तो जाणटो म्हजी बायलूय जाणटी हें कशें घडटलें तें घडोन येयसोर ताका तोंड बंद कित्याक देवाची जी येवजण आहा देवाचें हें बरयलेलें असलें वो ना ओल्ड कव्हनंटान इट वॉज प्रोफेसायड रायट द कमिंग ऑफ द जॉन द बॅप्टिस्ट येस ओ नो ही देवाची येवजण आसली जुआवाज प्रमाणे सो हे कोणेच येस ब्रदर जॉन द बॅप्टिस्ट येयल्या शिवाय जेजू येना कित्याक ही वॉज प्रिपेरिंग वे फॉर हिम हालेलुया सो ही देवाची येवजण ही घडोन येवची आहा आनी कोणाचून मनशान तें आडावपाक जायना सो ताका लागून जो घोव आपूण खूद मानून घेवंक तयार ना जालो दुबावलो अनबिलीफ म्हणजे कितें देवाच्या उतराचेर आमकां दुबाव जाले हें कशें जातलें देवाचेर आमी प्रश्न करपाक जाता हें कशें जातलें जे तुजें आनी म्हजे कडेन जायना तें कोण करूंक शकता देव एवरीथींग इज पॉसिबल टू गॉड दॅट इज वॉट द स्क्रिप्चर सेज फॉर विथ गॉड नथींग शॅल बी impossible so and behold thy cousin Elizabeth she has also conceived a son in her old age and this is the 6th month with her who was called barren तिका बॅरन म्हणटाले तिका भुरगें नासलें सगलो लोक जाणा आसलेलो आख्या गांवान विलेजीन जाणा आसलो तिका भुरगें ना आनी ती आतां जाणटे पिरायेचेर आहा तिका पासून देवान भुरगें दिलें आनी ती आयज 6 म्हयन्याचेर आसा बाबार्थ वाडटलो वाडचो ना केन्ना आमी कोणाच्यो टेस्टिमनी आयकता आनी म्हणटा न्हू अरे तेच्या लायफान घडलेलें आमचें कित्याक घडचें ना Yes or no? Then we go and study the word, spend time with the word. उतरा सगळे आमी वेळ सारता टेस्टिमनी आयकपाक आमी एक्सायटेड जायना आनी उतर स्टडी करूंक आमी आनीक एक्सायटेड जाता न्हय तुमी आसतात कितें एक्सायटमेंट टेस्टिमनी आयकोंक वा उतर शिकोंक तुमी कित्याक एक्सायटेड आहा टेस्टिमनीक वा उतराक प्रेज गॉड Okay, and behold, your cousin आता ही टेस्टिमनी ये जे कितें घडलां एलिझाबेथीच्या घरा वो आंच बडवो आतां तिका सांगता आनी नेक्स्ट लायन तो म्हणटा 37 फॉर विथ गॉड नथींग शॅल बी ब्रदर कॅन वी गो डावन फॉर विथ गॉड नथींग शॅल बी इम्पॉसिबल सो इवन आतां तुका पासून म्हणला तो आतां कितें म्हणूंक सोदता तुका पासून जो संदेश आयला वो बापा कडल्यान आयला आनी देवा कडेन जायना तशें कितेंच ना सो सर्वेस्पराचो आत्मो तुजेर पवित्र आत्मो तुजेर देवून येतलो स्वर्गायले शोकतेन तूं भरतेली तुजेर सावळी येतली स्वर्गायले शोकतेची आनी तूं गोरबेस जातली आनी तिजो एक आन्सर मेरी सेड बिहोल्ड आय एम द हँडमेड ऑफ द लॉर्ड बी इट अनटू मी अकॉर्डिंग टू दाय वर्ड हे आमचे दिसपट्टे उच्चारणी आसोंक जाय जावं म्हजे सोवे तुज्या उतरा प्रमाणे हे उतर तर म्हणटा यू आर फॉरगिवन वन्स एंड फॉर ऑल येस आय एम फॉरगिवन वन्स एंड फॉर ऑल हे उतर तर म्हणटा सगळे तुज्या वायटांतले पास्ट प्रेझंट फ्युचरांतले पातकांचे तुका देवान सोडयलां वय म्हाका सोडयलां हांव भावार्थान स्वत मानता देवान म्हाका पवित्र अमोलीक रोगतान जेजूच्या धुवन काडलां हें बरयलेलें आहा म्हज्या विशीं वय हांव स्वत मानता बी इट अन टू मी अकॉर्डिंग टू दाय वर्ड तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें सगळें घडोवन येवं दी म्हणटा ती सो आयज आमी म्हजें आनी तुजें मागणें कितें जावंक जाय ह्या उतरा प्रमाणे वय हांव स्वत मानता कित्याक आयज नव्या कराराचे खाला जिवीत जिवप कितें स्वत मानपाचें वय वो ना दोज हू बिलीव इन माय सन शॅल नॉट पॅरिश बट शॅल हॅव एवरलास्टींग लायफ सासणीक जिवीत केन्ना तेजेर स्वत मानल्यार सुटका केन्ना तेजेर स्वत मानल्यार पेकोवणी केन्ना तेजेर स्वत मानल्यार डिलिव्हरन्स केन्ना तेजेर स्वत मानल्यार वय वो ना जे आमकां जिवितान कितें जाय तें केन्ना तेजेर स्वत मानल्यार सो सगळें म्हज्या जिवितान घडोवन येतलें केन्ना जेन्ना हांव तेजेर स्वत मानता पूण स्वत मानप हिणेन जेन्ना बिलीव केलें वेन शी बिलीव्ड इन वॉट ही सेड शी सेड लेट इट बी अन टू मी तिका पडोन गेलेलें ना आतां संवसार कितें म्हणटलो तिका तें पडलेलें ना आतां लोक कितें म्हणटलो म्हजो सांगाता जो काजार जावपाचो आहा तो कितें म्हाका चिंतलो कांयच तिणें चिंतूंक ना एकूच तिणें उतर म्हणलें आपणाचें चिंतूंक ना चिंतलें तिणें
आपणाचें चिंतलें आमी कितले फाटी दिसांतल्यान आमचेंच चिंतता कितले फाटी दिसांतल्यान कितले फाटी आय 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 मी 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 They said to me, they spoke about me, they told me, they spoke about me. Yes, I am going through this, I am going through that, I am broken, I am scattered. वय ना मी आय म्हणजे हांव आनी म्हाका दिसांतल्यान हांव आनी म्हाका कितले फावटी आमचे प्रश्न जाता जायना तुमचे जाता म्हजेंय जाता हांव आनी म्हाका अशें केलें म्हाका म्हणलां म्हाजे उलयतात अशें करपाचें म्हाका खूब हर्ट जालें वय ना अबाउट आवर सेल्फ माय सेल्फ येस नो दिसांतल्यान मारयेन कितलें चिंतलें आपणाचें चिंतलें मारयेन चिंतलें आपणाचें तिका कितें सांगलेलें तो तुका फायदो करतलो म्हूण त्या टायमार सांगलेलें तो जातलो राजा दाविदाच्या घराण्याचो ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना तूं ताका हें नांव दी सगळ्या भुरग्याची खबर उलयलेली मारयेचें कितें उलयलां थिंगासर पूण तिणें कितें केलें भुरग्याची आपलें चिंतलें जरी तर तिणें हांव आनी म्हाका चिंतलेलें न्हू नाका सायबा शेजाऱ्यागेर वच म्हज्या सोयऱ्यांगेर वच वय ना पूण मारयेन आयज आमी तिका देवाची माय म्हूण आमी वळखता वय ना तिणेन केलां तें करपाक आमी कितलीं तयार आसा तिणें जे भाशेन देवाक सोत मानलें उतर देवाचें तें आमी सोत मानून देवाचें उतर घेवपाक आमी कितलीं तयार आसा वय ना माय म्हूण तिका आमी मानता जेजूची वय सगळीं मानता आख्खो संवसार मानता जो जेजूक मानता तो ती जेजूची माय म्हूण आमी सगळीं सोत मानतात ना म्हूण ना पूण कितें तिणेन जे भाशेन चाल आमकां एक दाखयली तें सोत मानून ते भाशेन आमी मानून देवाचें उतर घेवपाक तिणें कितें म्हणलें अकॉर्डिंग टू माय वर्ड वॉट इज दाय वर्ड हूज वर्ड गॉड्स वर्ड कितले पाटी आमी म्हणटा लेट इट बी डन अन टू मी अकॉर्डिंग टू हीज वर्ड एंड हीज वील कितले पाटी आमी म्हणूंक तयार आसा वय ना आमी मोर्चा जावं हें म्हणटात न्हू सगळे हेका पूण आमी तें प्रॅक्टीस करपाक कितलीं तयार आसात प्रश्न आयज आमकां सगल्यांक वो आमच्या इनर कॉन्शियसाक आमी विचारूंक जाय आमी टू दाय वर्ड म्हणपाक जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें म्हणपाक आमी आयज आमकां कितलें तयार केलां बेश्टेंच जातलें तयार आमी मॅजीक जातलो ना इट्स अ प्रोसेस स्पेंडींग टायम विथ हीज वर्ड ही जावन आसा एक आमकां यात्रा जितलें तेच्या उतरा सवें आमी वेळ सारतली तितलें हें उतर आमकां पदवी दिता तेज्या उतरा प्रमाणें आमच्या जिवितान घडोवन येवं दी म्हूण आमी स्विकारपाक ओ मानून घेवपाक हालेलुया आयज तिणें फकत संदेश आयकलो कशें जातलें म्हूण एक प्रश्न विचारलो आनी तें विचारल्या उपरांत तिणें आन्सर घेतलो आनी तिणें एकूच म्हटलें हांव जावन आसा तुजी चाकोन जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें आयज आमी तयार जावंक जाय एका एका उतराक हे जेजून जो आमकां संदेश दिला आनी हेजे फुडें आमी पयलां जॉन चॅप्टर 2 आमी पळयता जेन्ना काना गांवान लग्नाचो दबाजो आसता आनी तांकां दाकाचो रोस तांचो काबार जाता हे दाकाचो रोस काबार जाल्या उपरांत माय म्हणटा तेंचें तें काबार जालां सुरवातेक तो म्हणटा तुका आनी म्हाका कित्याक पडला पूण ती कितें भासाभास करता कांय ना कितें सांगता शी सांग तो कितें सांगता तें कर आमी करूंक तयार आहा तो कितें सांगता तें एटलिस्ट तिणें कितें सांगलां तें करया तो कितें सांगता तें कर समजता कित्याक तिणें कितें केलां तुज्या उतरा प्रमाणें म्हजें सवें जावं दी आयज ही खबर कसली वो संदेश कसलो क्रिस्त येण्याचो क्रिस्ताच्या जल्माचो समजता वो संदेश कसलो आयज आमी हो संवसार हो म्हयनो मनयता सुरवातेक आमी म्हणलां की ह्या म्हयन्यान संवसार मनयता क्रिस्ताच्या जल्माचो वय ना पूण तो क्रिस्त जल्मान येवच्या आदीं मनशान त्या उतराक पयलें अग्रिमेंट जावंक जाय आसलो
आनी तो अग्रीमेंट तिणें केलो. तिणें म्हणलें जावं म्हजें सोवे तुज्या येवजणे प्रमाणे तुज्या उतरा प्रमाणे तशेंच तुका आनी म्हाका आयज हो संदेश आमचें सोवे घडोवन येवं दी. जे देवान कितें आमकां ऑलरेडी जे प्रिपेर केलां जावं देवान कितें आमकां ऑलरेडी देवाची जी येवजण आहा. दर एका मनशाक इन जेरेमायाच्या पुस्तकान आमी कितें म्हणटा, तुज्या आवयच्या कुसव्यार आसतनासानूच तुका हांव वळखता. आनी परतें आमकां 29:11 कितें म्हणटा, म्हाका तुजें सोवें येवजण आसा तुज्या बऱ्याची आनी तुज्या वायटाची न्ही, नॉट टू हार्म यू. हालेलुया, तुज्या बऱ्याची येवजण आसा म्हणटा दर एकाक. आयज तर आमी सगळीं मानून घेता आमी त्याच जिव्या देवाची भुरगीं म्हूण, जे भशेन तिवूय त्या देवाची एक सुपुल्लें भुरगें कशें आसलेलें, तिकाय देवा सोवें देवाक तिचें सोवें येवजण आसली. आयज तुज्या आनी म्हज्या सोवें देवाक येवजण आसा. हालेलुया. आनी आमी म्हणूंक जाय तुजे येवजणे प्रमाणे जावं म्हजें सोवें. इन एफिशियन्स चॅप्टर 2:10 आमकां म्हणटा, वी आर हीज वर्कमॅनशीप. तेणें आमकां रचलेली, तेणें आमकां तयार केल्ली आनी आमी आदी फुडेंच तेणें आमकां एक मार्ग तयार करून दवरलेलो आहा, एक रस्तो तयार करून दवरलेलो आहा देवान. हालेलुया. कॅन यू रीड एफिशियन्स 2:10? तुमी म्हणशात ओ तिका येवजण आसली क्रिस्ताक. नो ब्रदर, यू कीप दीस वन ओनली. हांव कितें म्हणटा, आतां आमी चिंतूंक शकता न्हू, मरयेक येवजण आसली क्रिस्ताक जल्माक हाडपाचें. म्हाका आनी तुका कितें येवजण आहा? सगळें जालें न्हू, जेजून केलां, जाय तें उलोवपाचें. वाच सिस्टर. आनी आमी देवाची रोचना. दिस इज एफिशियन्स चॅप्टर 2:10. आमी देवाची रोचना. कोणाची रोचना? आमी देवाची रोचना. आपणे आदी फुडेंच तयार केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो. ओके. आपणेन आदी फुडेंच तयार केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो करून आमी जिवचे खातीर देवान आमकां रोचल्या. रीड इट अगेन. आमी देवाची रोचना. ओके. आपणे आदी फुडेंच तयार केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो करून आमी जिवचे खातीर देवान आमकां रोचल्या. ओके. कॅन यू पुट दॅट एफिशियन्स चॅप्टर 2:10 इन AMP? Up, yes. 2:10. Go AMP, please. We are his workmanship, his own masterwork. कोणाची रोचना? आमी देवाची आमी रोचना. हालेलुया. नाव देवाची आमी रोचना, अ वर्क ऑफ आर्ट. तुम्ही जाण एक कुंभार कसो मातयेची आयदनां करता सारकी बरी करून, ते भाशेन देवान आमकां केल्या, ते भाशेन देवान आमकां रोचल्या. आतां कुंभार कसो माती खेळयता आपल्या हातीन आनी सारकी आपल्याक जाय तशी बरी रोचना, ते भाशेन देवान आमकां एक एकल्याक तरेचे कोण तरी सेम दिसतात ना, कोण तरी एकाच भाशेन आहा. संवसारान आतां इतलो लोक आहा, आमी कोणूच तरी एक सेम टू सेम कॉपी दिसती पडटा आमकां ना. सो तुमी इमॅजिन करा देव कितलो एक आर्ट वर्क करपी कसो. समजता? एक म्हणटा न्हू कारेगारी, आर्टिस्ट कसो डिफरंट कायंड्स. आमकां तरेची आमची सगळ्यांची बोटां सेम फिंगरप्रिंट आहा. आख्ख्या वर्ल्डाक कोणाचे सेम फिंगरप्रिंट्स मेळचे ना. हे भाशेन देवान तुका आनी म्हाका सारकें थिरायेन सुसेगाद एक आपुरबायेन आमकां देवान रोचल्या. पूण कित्याक रोचल्या? आमी ताची रोचणी. नाव क्रिएटेड इन क्रायस्ट जीसस. आतां हे नव्या कराराची खबर. आमकां कोणा उद्देशी रोचल्या? आयज आमी कोणा उद्देशी आहा? क्रिएटेड इन क्रायस्ट जीसस. क्रिस्ता सोवें आयज आमी रोचलोली हा. देर इज अ डिफरन्स. आयज आमी नव्या करारान, अंडरस्टँड दीस, ओके, हे समजून घेयात. आयज आमी नव्या करारान जेन्ना आमी जेजूक सोत मानता, आमी एकसुरी ना. वी आर अबायडींग इन क्रायस्ट जीसस. समजता? वी आर अबायडेड इन क्रायस्ट जीसस. ग्राफ्टिंग पळयलां तुमी? ग्राफ्टिंग ते भाशेन आमी देवा मध्ये, जेजू मध्ये आमी ग्राफ्ट केलेली हा. नो बडी कॅन सेपरेट अस फ्रॉम क्रायस्ट नाव. दोज हू बिलीव इन क्रायस्ट, जी कोण क्रिस्ताक सोत मानता, तांकां कोणाच्यानूच पयस करपाक जायना. कित्याक आमी क्रिस्ता सोवे एक जालोली हा. म्हजो आत्मो आनी देवाचो आत्मो एक जालोलो आहा. पूण आतां आमी ताची मास्टर वर्क आमी तेणेन आमकां रोचलेली रोचना, क्रिएटेड इन क्रायस्ट जीसस. क्रिस्ता सोवे आमकां रोचल्या, जी आमी स्वर्गार सान परत्यान जल्मलेली, रिबॉर्न फ्रॉम अबाव. ओत्मीक वाठारान आमी बदललेली, नवसरणी जालेली, रिन्यू जाल्या.
आमी रेडी टू बी used for good works. Okay, we are ready to be used for good works which God prepared for us beforehand. Do you see this in English translation? Beforehand म्हणजे कितें? Beforehand. आमकां तयार करचे आदींच देवान already आमकां for good work which God has prepared for us beforehand, taking path which He set so that we would walk in them. देवान आमचे सवे ऑलरेडी एक रस्ते जावं एक मार्ग एक वाट आमकां तयार केलेली आसा आमकां समजणी येवच्या आदींच पर्यान आनी आमी सो दॅट वी वूड वॉक ऑन देम वॉक इन देम. Hallelujah. So he has taking paths which he has set so that, can we go down? So that we would walk in them, living the good life which he prearranged. Prearranged म्हणजे कितें? पयलींच तयार करून दवरलेली हा. हालेलुया. ही देवाची येवजण तुजे आनी म्हजे सवे. समजता? देवाची येवजण आमकां प्रीअरेंज्ड अँड मेड रेडी फॉर अस. ऑलरेडी आमकां तयार करून दवरलेली हा. हालेलुया. देव आमच्या चिंतना पोरमणे न्हू ओ आमकां आतां पोरवां कितें जाय ओके मागीर पळय ना देवान सगळें आमचे फाल्यांचो प्लॅन पासून देवान आयज करून दवरलेलो आहा. फ्युचराचो प्लॅन पासून देवान आयज करून दवरलेलो आहा. ओन्ली थिंग हांव एक्सपिरियन्स करूंक पावना कित्याक उतरा पोरमणे म्हजी चाल जावंक ना. उतरा पोरमणे म्हाका समजणी येवंक ना. ताका लागून प्रॉवर्ब्स 18:21 आमी कितें जिवीत मरण आमचे जिबेर आहा. जरी तो देवान सगळें आमकां ऑलरेडी प्रीअरेंज करून दवरलेलें आहा सगळें तयार करून दवरलेलें आहा मार्ग तयार केलेले आहा प्लॅन्स तयार केल्ले आहा पूण ते घडोवन येयना कित्याक ही म्हजी उतरां. आमी तयार आसा मारयेचें उदाहरण घेवपाक जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमणे म्हणपाक जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमणे जावं म्हजें सवें तुज्या येवजणे पोरमणे जावं दी म्हजें जिवीत तुज्या येवजणे पोरमणे आमी म्हणूंक तयार आसा. म्हणोच जाल्यार संवसाराची चाल आनी देवाची चाल एक जायना. आमी वी कॅनॉट आमकां दोनी आसपाक जायना. आमी एकल्याक विश्वासी आसतली आनी एकल्याक आमी घात कोत्तेली. हालेलुया. सो एका टायमार आमकां वी कॅनॉट सर्व टू मास्टर्स. एकल्याक आमी फेथफूल रावंक जाता दुसऱ्याक आमी फटयतली. हालेलुया. सो आमचो दोनी एकूच जावंक जाता. काल आमी शिकल्या कोणाक तूं ओबे कोता तो जाता तुजो दोनी. येस ओ नो? रोमन्स 6:16 आमी पळयलेलें. तूं कोणाक ओबे कोता तूं कोणाक कितें तें मानता कोणाचें मानून घेता तो तुज्या जिविताचो धनी जाता. काल आमी शिकल्या उड आसा तुमकां. तूं कोणाक मानून घेता उतर कोणाचें मानून घेता कोणाच्या उतरा पोरमणे तूं जियेता तो तुज्या जिविताचो धनी जाता. जरी तर आतां म्हाका सकाळ फुडें उठतात एक कुडीन दूख दिसती पडटा आनी हांव तें मानून घेता वय म्हाका दूख जाता जाल्यार कितें जाता ती दूख तुज्या जिविताचेर दोनीपण चलयता. आनी आमकां दूख कोण दिता? कुडीन दूख जाता तेन्ना दुयेंस जाता तेन्ना कोण दिता आमकां हें? सिकनेस कोणा कडल्यान येता? सैताना कडल्यान. सो ते सिकनेसाक तर तूं कान दिता आनी तुजी तर तूं ध्यान दिता आनी तें मानून घेता. कोण तुज्या जिविताचो धनी जाता? सैतान. समजता? हालेलुया. थँक यू जीसस. आर यू अंडरस्टँडिंग दीस? हें सगळें आमचेर दवरलेलें हा. आतां मारयेन तर त्या टायमार नाकारलेलें दुसरो सीन जावपाचो वयवो ना. मारयेन त्या टायमार तर ना म्हणलेलें कितें म्हणलेलें पूण देव बेश्टोच तिचे कडेन वसोंक ना. देवा कडेन तिचो संबंद आसा म्हूण देवान संदेश तिका धाडलो. हालेलुया. आनी देवा कडेन जायना म्हणचें कांयच ना. एक आमी गाठीक मारूंक जाय एक आमी आमच्या मनान सारकें घोट दवरूंक जाय की देवा कडेन जायना म्हणटा तें कांयच ना. संवसारा प्रमाणे आमकां जायते शिकवणी आनी जायते आमकां नॉलेज येतलें संवसारांच्यान तें जायना हें जायना तें जायना. थिंग्स वील लूक लायक इम्पॉसिबल बट एट द सेम टायम वेन आय नो द वर्ड ऑफ गॉड नथींग इज इम्पॉसिबल टू गॉड अँड नथींग इज इम्पॉसिबल टू देम दोज हू बिलीव. हालेलुया. आमकां जायना म्हणटा तें केन्नाच जावचें ना जरी तर आमी भावार्थ ठेवता. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. देवाचो आवंडो हा की आमी उतरान वाडची. हालेलुया. थँक यू जीसस. देवाचो आवंडो कितें आसा? आतां आमच्या घरान धाकटुलीं भुरगीं आसता आमकां जाय ती सदांच भुरगीं उरलेलीं कितें जाय आमकां? भुरगीं वाडलेलीं गिन्यानान
वय ना पिरायेन गिन्यानान वाडलेली आमकां जाय भुरगे वर्साचें उरोनी आख्खे जिवीत भर हां देवाचो आवंडो सेम हा भुरगें धाकटुलें आसतना कितें पियेता दूध पियेता व्हडलें जाता जाता कितें जाय जेवण जाय शीत जाय कडी जाय नुस्तें जाय मांस जाय सगळें जाय वय ना येस नो इन द सेम वे धाकटुलें आसतना आमी उतरान एक्सायटेड हिलींग जालें प्रेज द लॉर्ड आनी कितें सारकें बरें मिरेकल सायन्स वंडर्स जाले प्रेज द लॉर्ड द वर्ड ऑफ गॉड सेज सायन्स एंड वंडर्स वील फॉलो यू टू देम दोज हू बिलीव आमी सायन्स एंड वंडराच्या फाटल्यान धांवपाचें ना सायन्स एंड वंडर जाता म्हणून एक्सायटमेंट आमकां जाता पूण हितून एक्सायटमेंट केन्ना जाता वेन यू थिंक ओ इम्पॉसिबल थिंग पॉसिबल जालें नो नो ग्लोरी टू गॉड बिकॉज गॉड सेड एवरीथिंग इज पॉसिबल टू देम दॅट टू दोज हू बिलीव ही बापाक मोहिमा पूण आमी आजुनूय दूध पियेता तसलीच आहा मातशें कितें बरेंपण जाता देवाच्या नांवान सगळें जाता एवरीथिंग इज पॉसिबल येस ओ नो एवरीथिंग इज पॉसिबल पूण देवाचो आवंडो हा देवाचें वील हा आमी तेज्या उतरान आमकां कशें आमची भुरगीं वाडलेलीं जाय तेच भशेन देवाक आमी उतरान वाडलेलीं जाय आयज तर आमी हांगा स्टार्ट केलां हांगाच रावपाचें न्हू उतरान वाडपाची गरज स्पेंडींग टायम विथ द वर्ड ऑफ गॉड डे एंड नायट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट growth spiritual growth is very important getting matured in the word of God is very important if I started here I should not stay there only I should grow spiritually matured जावपाची आमकां गरज नाल्यार आमी ते बारीक बारीक 4 आणे 8 आणेच एकठांय करूंक आहा समजता दॅट्स एन एग्जाम्पल ओके आय एम नॉट हांव खंयच्याच करन्सीचे जावं व्हॅल्यू अप एंड डावन करिना एग्जाम्पल दिता अंडरस्टँडींग एवरी पेनी इज इम्पॉर्टंट आय एम नॉट सेईंग दॅट बट वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज आमी तर दूध पियेता दूध पियनूच रावंक सोदता ना ना गॉड वॉन्ट अस टू ग्रो हालेलुया आनी ग्रोथ कसो जातलो डे एंड नायट सिटींग विथ द बायबल सिटींग विथ द वर्ड ऑफ गॉड स्टडींग द वर्ड ऑफ गॉड स्पेंडींग टायम विथ द वर्ड ऑफ गॉड दीस इज हाव वी वील ग्रो देर इज नो अदर वे फॉर द ग्रोथ ओत्मीक वाठारान आमचो ग्रोथ जावपाक आनीक दुसरी वाट ना एकूच वाट आहा तो बायबल घेवन बसोन वाचून त्या उतरा सवे आमी वेळ सारलेलो आनी पळयत वतम्या सवे समजून घेता पळय ती एकूच वाट आहा स्पिरिच्युअली आमी ग्रो जावपाक जीम पळयलां तुमी जीम जावं तुजे उतरा पोरमोणे म्हजें सवें म्हणपाक ग्रोथ जाय उतरान बेश्टें जावचें ना आं समजता डू यू अंडरस्टँड वाय डीड शी से दॅट तिणें कित्याक म्हटलें जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमोणे कित्याक तिचो संबंद आसलो तो देवा सांगता वेळ सारताली ते देवा सांगता ती तेका लागून हें उतर मानून घेवपाक जावं म्हजें सवें इतली व्हडली गजाल इन दोज डेज त्या वेळार हें अशें घडोवन येवपाक वय म्हणपाक तुका गट्स जाय वय ना आयज आमी जेन्ना देवाचें उतर परगट्टा देर आर मेनी अदर थिंग्स कम्स अगेन्स्ट अस बट यू नीड दॅट गट्स by the power of the Holy Spirit to stand in spite of people coming against you. Hallelujah. And jenna growth jata no जायते जाण आसतले तुजे अगेन्स्ट उलोवपाक but that is the time not to look unto them but to rejoice. But to rejoice. Hallelujah. कित्याक जेन्ना लोक तुज्या अगेन्स्ट येता अशें तर दिसना that means कितें तरी गडबडी हा ग्रोथान पूण जेन्ना when things comes against you no that is the time of promotion from one step to another. This is how you grow spiritually. The people who find you right at one point, the same people will now start speaking bad about you. Because it is a time of promotion. Hallelujah. Thank you, Jesus. Aaj tuja angada utta bosta, fala tuja again zatolo lok. That is the time of your promotion. Hallelujah. And this is what God wants. Now when she said, let it be unto me according to your word, do you think people are going to accept her in her village at that time? Do you think at that time the family would be okay with this? No. But she was ready because she's going to give birth to a Savior, to the Son of God. For that she said, let it be unto me according to thy word. कोणाक पयलो वयलो जागो दिलो तिणेन तेज्या उतराक पूण तिणें कन्सिडर करूंक ना तो कितें म्हणटलो समटायम्स नो वी फॉल इनटू बॅलन्सिंग एवरीथिंग तेका बॅलन्स कर एका बॅलन्स कर वी गो इनटू बॅलन्सिंग पीपल सो दॅट नोबडी वूड गो अगेन्स्ट मी येस और नो बट इन दॅट बॅलन्सिंग वी आर लूजिंग दॅट प्रमोशन वॉट गॉड हॅज फॉर अस when you are spiritually growing no you go opposite direction you go against the wind
Just like that flight goes against the wind, and that wind is against the flight. But in that against energy, the flight takes off. That is how exactly happens in our life when we grow in the Word of God. It looks like everybody is against you. But always remember, the God is the one who lifts you up in that opposition. Thank you, Jesus. So आता हिनेन कितें चिंतलें त्या टायमार कोणाचें कन्सिडर करूंक ना. She did not consider anyone. कोणाकूच तिणेन कन्सिडर करूंक ना संवसारी एरिया, but she kept the word of God above everything. सगल्याहून उंच तिणें कितें म्हणलें, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा प्रमाणे वो गड सामको येवंक जाय उतरान आनी वो केन्ना येता, ओनली वेन यू स्पेंड टायम विथ हिम, हॅव अ रिलेशनशीप विथ हिम, हे बॉन्डिंग. देवा सोवे आमचो संबंद जे भाशेन घोवाचो आनी बायलेचो संबंद आसता. लेट्स से वेन दे गेट मॅरीड दे कम टुगेदर, दोगां आसलेली एक जाता, हे भाशेन संबंद आसता. ते भाशेन देवाचो आनी आमचो इंटिमेट रिलेशनशीप जावपाक जाय. That is the time we would be able to say, let it be unto me according to thy word. Doesn't matter आखो संवसार म्हज्या अगेन्स्ट जाता, but you are with me, Lord. तूं म्हजें सोवें आसा जेजू. जायते पाटी आमी सगळे सांबाळूंक वयता, सांबाळटा आमचे अस्तंगी बोट सगळी हालता आनी उदक बोत्ता बोटीन वयवो ना, आनी मागीर आनीक डेंजर आमकां बुडपाचो. बट नो, ट्रस्ट इन हिम. एक्चुअली वी नीड टू रिजॉयस. संतोष करूंक जाय जेन्ना सगळीं तुका तुजे अगेन्स्ट येता. वेन पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू, रिजॉयस. द व्हेरी रिजन, एक सारकें एक व्हडलें कारण आमच्या जिवितान आसता आमकां लो फील करपाक, दुसरो जेन्ना उलोवंक कमेस जाता पळय तेन्ना, वयवो ना. कित्याक आमचो सगळो टायम कित्यान वयता, तेणें अशें केलें, तो हे भाशेन बिहेव, तो ते भाशेन बिहेव, पयलीं अशें नासलें, आतां अशें जालें. दॅट पर्सन इज स्टक देर ओनली. वेर इज द ग्रोथ इन द वर्ड? येस ओ नो? बींग एज अ बिलीवर, एक भावार्थी कसो आमची वाड कित्यान जावंक जाय? संवसाराचें हेणें म्हणलें तेणें म्हणलें, ओ देवाच्या उतरान आमची वाड जावंक जाय. आयज आमी तिका तर आमची जेजूची माय, जेजूक जल्मान हाडला म्हणटा आमी स्वत मानता, तिच्या उतरा प्रमाणे आमी चलोंक जाय. जे भाशेन तिणें देवाक मान दिलो ते भाशेन आमी त्या देवाक मान दिवंक जाय. तिणें कशें म्हणलें, बापा तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें सवें जावं न्ही, तशें आमी म्हणूंक तयार आसपाक जाय, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें सवें जावं दी. तुजें उतर तर म्हणटा म्हजी पेकोवणी जाली. तुजें उतर तर म्हणटा संवसार तुका सोडटलो, तूं म्हाका सोडचो ना. वय हांव स्वत मानता संवसार म्हज्या विरुद्ध वयतलो, पूण तूं म्हाका केन्ना सोडचो ना म्हूण हांव भावार्थान स्वत मानता. आनी जेन्ना संवसार खऱ्यांनीच सोडटा तेन्ना आमकां सदांच एक खात्री आहा काळजांतल्यान, देव म्हजें सवें आहा. दॅट इज द टायम ऑफ टेस्टिंग, नो? वेन इट वील लूक लायक फॉर यू, जेन्ना तुका दिसती पडटलें सगळीं म्हज्या अगेन्स्ट जाल्या, सगळीं म्हजे खबरो करता, सगळीं म्हज्या अगेन्स्ट जाल्या, पूण एक तुका खात्री आहा तुज्या काळजान, देव म्हजें सवें आहा. म्हजी सोयरीक कोणा लागीं जाल्या, तो कितें चिंतलो काय, तें ती चिंतिना. देवान दिलां उतर, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. इवन आय टुडे से बोल्डली, लेट इट बी अनटू मी अकॉर्डिंग टू thy word, Lord, not what people say. I am not a man pleaser. But let me please you with this faith which you has given me. Hallelujah. People will judge you with your past. Yes or no? फाटले वर काढून लोक आमकां जज करना. They judge you. But your past will never should become the hindrance for your future, because God has a future for you. देवाक आमचे सवें येवजण आसा. एफिशियन्स पळयलां आमी, आमकां ऑलरेडी मार्ग तयार केल्लो आसा. वी आर नॉट लिविंग इन अ पास्ट, because we are a new creation in Christ Jesus. We might live as a family in the world, but at the same time आमी जावन आसा ती एक ब्राइड त्या जेजूची, आनी तो सर्वेस्वर बापूय जावन आसा आमचो बापूय. हालेलुया. आनी हे स्वत जेन्ना आमकां गमन येता, हे स्वत आमकां स्वतंत्र करता. But the people who doesn't understand this, they will judge you. Hallelujah. And we would not experience the freedom in Christ Jesus. सुटकेचे जीवित. पूण देवाचें उतर म्हणटा कितें? रोमन्स जॉन 8 आमकां, whoever son sets free is free indeed. There is freedom in Jesus Christ. आनी हे जेन्ना फ्रीडम काळजान येता, जेन्ना आमी अणभवता, आमी जियेता कसलें जीवित? सुटकेचें जीवित आसता. तेन्ना कितें आसता? संतोष, शांती, भलायकी, everything which is from God. Because you now know who you are in Christ.
तुका खबर आहा तुजी वळख कितें क्रिस्ता सोवे. कित्याक आयज आमकां कॅन वी गो लिटल अप ऑन दिस सेम स्क्रिप्चर. देवाची आमी रचना म्हणटा कोणा सोवे? क्रिस्ता सोवे. कोणा सोवे आमी देवाची रचना? क्रिस्ता सोवे. आमी कोणा संबंध कोणा सोवे? एकवटल्या क्रिस्ता सोवे. हालेलुया. कोणा सोवे? आमचे आयज क्रिस्तीपणाचे जिवीत कसले जावंक जाय? क्रिस्ता सोवे. क्रिस्त कितें म्हणटा म्हज्या विशीं? वॉट माय लॉर्ड हॅज स्पोकन अबाउट मी. देवान म्हज्या विशीं कितें म्हणलेलें आहा? देवान म्हज्या विशीं कितें बरयलेलें आहा? देव म्हणटा आमच्या कानान म्हणटलो येवन उतरान बरयला. वयव ना? वॉट डज ही से? He say in his written word. So when I go in that written word, when I read that written word, that's where I get that confidence and boldness to stand before everything or stand in this world boldly with the word of God. Otherwise guilt and condemnation. Hallelujah. Thank you Jesus. ना जाल्यार आमचें जिवीत कसलें? खालती कायेचें उणेपणाचें. म्हाका फावना, म्हाका फावना, म्हाका फावोन ना. वय खरी गजाल ती, म्हाका फावोन नासली. पूण आयज क्रिस्ता सोवे म्हाका सगळें फावो केलां. हें जावन आसा शुभ वर्तमान. ही जावन आसा बऱ्यांतली बरी खबर. आयज बऱ्यांतली बरी खबर दिली तो सगळ्यान व्हरतो जातलो. तो राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच काबार जावचें ना, सोंपचें ना म्हणटा. आनी तो जातलो देवाचो पूत. ही वूड बी द सन ऑफ गॉड. ह्या सोडवणदाराक जल्मान हाडपाक आनीक तिणें एक सेकंड थॉट घेतलो? जावं म्हजें सोवे तुज्या उतरा प्रमाणे. आयज आमी सगळ्यांनी निचोव करूंक जाय. आयज आमी उतर शिकोंक आयल्या खरी. हे उतर पळयतात मातशी सोकोत जाय. हे समजणी तर येयली न्हू. युअर लायफ वील नेवर एवर बी द सेम. बिलीव मी. ही समजणी तर आयली न्हू. पळय तो कडेन एकूच सोकोत. हांव एकूच वॉट एवर आय स्पीक इट्स द लॉर्ड हू स्पीक थ्रू मी. आय बिलीव एंड आय नो. हालेलुया. सो आमचो प्रेयर कितें सांगूंक जाय? जेजू तूं कितें उलयता तें म्हाका तुवें सोजमणी तूं दिता म्हूण हांव भावार्थान सोत मानता. म्हाका समजय, म्हाका जाणा जावंक जाय ही सुटका कितें क्रिस्ता सोवे. हालेलुया. ही सुटका कितें क्रिस्ता सोवे. ही समजणी आयली न्हू. क्रिस्तान जे जिवीत जियेला सुटकेचे. जेजू डिप्रेस आहलो? डिप्रेस जातालो तो? कशें करूं? इतल्या लोकांक जेवण पडटलें काय वयर सान फिजिकली? कितें करूं? इतले लोकांक मासली खंयच्यान हाडूं? उंडे खंयच्यान हाडूं? अहें केलें काय? कितें केलें? कितें आहा तें हाड? गॉड इज अ गॉड ऑफ मल्टिप्लिकेशन. बिकॉज ही ट्रस्ट इन हीज फादर. Because his father multiplies. अब्रामाची संसद कशी चडयली वाडयली. एक पासून भुरगे नासले पूण देवाची येवजण अब्रामा सोवे कितें? राष्ट्रांचो बापूय. एक पासून भुरगे ना तूं म्हाका राष्ट्रांचो बापूय म्हणटाय. वॉट आर यू सेईंग लॉर्ड? वय ना. पूण देव कितें पळयता? ताची येवजण. आमी कितें पळयता? कितें ना पळयतें. डिफरंट. देवान आमकां आपल्या सारकिल्लीं केल्या पूण आमी आमचें मन तुजार करून आमी कितें चिंता? ना तें उलयता. देव कितें पळयता? कितें जाय तें उलयता. वय ना. सो आतां आमी आमची चाल कशी बदलूंक जाय? देवा सारकिली. कितें ना आनी तुका पळोवंक जाय तें तूं उलय. हें आतां सगळो संदेश तिका. कॅन वी गो लूक चॅप्टर 1 वर्स अगेन 37 or 38. आतां तिका संदेश दिलो. आतां ती कितें म्हणटा? तुवें कितें संदेश दिला तो म्हाका आतां पळोवंक जाय. सो जावं दी म्हजे सोवे ह्या उतरा प्रमाणे. हालेलुया. हो संदेश जो दिला तो संवसाराचो राजा जातलो. तो राज चलयतलो. दाविदाच्या घराण्याचेर ताचें सिंहासन आसतलें. आतां हें सगळें जें कितें सांगलां जेजू म्हूण ताका नांव दिवचें जो संदेश ताका आंज बडव्यान दिला तिका दिला. आतां ती कितें म्हणटा? हें सगळें आयकलां तें घडोवन येवं दी. आतां तें घडोवन येवपाक कितें जाय? अग्रीमेंट. जावं म्हजें सोवे तुज्या उतरा प्रमाणे. आयज सगळीं निचोव करया. जावं आमचें सोवे तेज्या उतरा प्रमाणे. आनी तेजें उतर आमकां सगळें बरयलेलें आहा. स्वप्नान येवचें ना. हें वाची नासतना कितें गाय तेजें उतर? कितें गाय खबर? कोण येतलो संदेश घेवन म्हाका तेजें उतर कितें तें म्हजें सोवे? वो तेजी येवजण कितें आहा गाय म्हजें सोवे? वाचात. उतरान आहा येवजण. हालेलुया. समजता? तेका लागून देवाची येवजण आमचे सोवे तर आमकां कळोन येवपाक जाय. दीस आनी रात हे उतरा सोवे आमी वेळ सारपाक जाय.
मातशें हांगा आयकोन थिंगा आयकोन येवजून समजून येवची ना. वी वूड बी कन्फ्यूज आवर सेल्फ and we will confuse even those people who hear from us. The only solution, एकूच आमकां एक वाट हा की तेजी येवजण, तेजे उतर, तेजी कितें चिंतना, तेजी कितें चाल हा, हे उतरां सगळें जेन्ना आमी वेळ सारता तेन्नाच आमकां गमन येतलें. हालेलुया. Thank you, Jesus. There's only one way, and that way is the word of God. Whatever time you get, sit with the word. Read the word. If you don't understand, कंटिन्यू रिडींग. एक आमकां उदाहरण दिलां जाणा तुमी. एक फ्रेंड येता आनी रातचो दारार मारता आनी म्हणटा आमगेर फ्रेंड्स येयल्या मागता ब्रेड मागता आनी वो म्हणटा भुरगीं न्हिदल्या तूं आनी आतां आयला. तो मारीत आहा. कितें जाता? तरी ना. मागीर तो मारीत आहा. मागीर तो भितरलो म्हणटा मारी दिना जाल्यार वो कितें करतलो? स्वता येत रावतलो. न्हिदोंकूय दिवचो ना. पूण देवाची वळख आसली तेका ना. पूण तो कित्याक येता? तो मारीत आहा, डिस्टर्ब करीत आहा म्हूण. तो डिस्टर्ब करीत आहा म्हूण तो येता आनी तो दिता. पूण जेजू जेन्ना हें उदाहरण दिता, तुका जें कितें तें मागता तें मेळना. कीप बिलिव्हिंग, कीप आस्किंग. तो तर ऑन बावार्थी तर कसोय उठोन भायर येवन दिवंक शकता. तुजो बापूय तुका दिवचो ना. जरी हें आतां कित्याक उदाहरण तुका दिता हांव. सो वेन यू रीड, इफ यू डोंट अंडरस्टँड, कीप रिडींग. देव समजोवचो ना. समजयता. What? Yeah. It's similar, no? पूण जेन्ना तो ऑन बावार्थी आसता पूण मारिता म्हूण दिता. आतां तूं जेन्ना तुका समजून येना तरी तूं वाचिता. गॉड लुक्स एट यू, युअर पेशन्स. गॉड लुक्स एट युअर हार्ट. देव आमचें काळीज पळयता. देव फकत आमच्या काळजाची. ऑलवेज रिमेंबर, भायल्यान आमी कितलोय मुकोटो घालून येवं पूण देव सदांच आमचें कितें पळयता? काळीज पळयता. कितली व्हडली आमी फ्रेंडशीप कोणाकूय तोंडार दाखोव जावं, कितली व्हडली आमी स्मायल तोंडार घेवन भोंवो, कितले व्हडले मास्क आमी घालून भोंवो, देव सदांच आमचें काळीज पळयता. समजता? आतां जेन्ना आमचें काळीज तो पळयता कसलें, शी इज रियली सिकींग मी, शी इज रियली वॉन्ट टू नो मी, ऑर ही रियली सिकींग मी एंड वॉन्ट टू नो माय वर्ड. ओके, लेट मी गिव हिम द विजडम. गॉड गिव्स. हालेलुया. दारार मारून तो तर बेजार जावन तर दिवंक शकता. तूं वाचीत रावलें केन्ना कितें आतां यू नो आय एक्सपिरियन्स्ड इन माय लायफ. हांवें अणभव केला. सुरवातेक जेन्ना म्हाका कांयच समजणी येनासली. आतांय केन्ना म्हाका समजना, बट नाव एटलिस्ट आय अंडरस्टँड द होली स्पिरीट इज द वन हू गिव्स. एट दॅट टायम होली स्पिरीटचें कांय खबर ना. हांव वाचतालें, कांयच समजना. कितें वाचता, कोण राजा, कोण कितें, कांयच कळना. कोण चाकोर, कोण कितें, बंद केलो दवरलो. देन आफ्टर खूब दिसांनी मागीर जेन्ना आनी कितें प्रॉब्लम येयलें, अगेन आय हॅज टू स्टार्ट समवेर, आय डोंट नो, रँडमली आय हॅज टू ओपन एनीवेर आनी वाचता. कांय समजना. बंद केलो दवरलो. हें जालां तुमकां? जावंक ना? तकल्यो चालता, आवाज येना. सगल्यो करता, नॉडिंग हेड, बट नोबडी सेइंग येस नो. पूण जाला न्हू. जायते पाटी सी, वेन इफ वी आर रिडींग दीस विदाउट द हेल्प ऑफ द होली स्पिरीट, you will not get any understanding. The word of God needs to be understood only with the Holy Spirit. कित्याक तो जावन आसा त्या उतराचो रायटर. बरोवपी तो मनशा हातीन बरयला पूण ताणेन बरयला हें उतर. हालेलुया. थँक यू जीसस. सो जेन्ना तुमकां वाचतना समजणी येना, बी लायक दॅट पर्सन हू नॉक्स ऑन द डोर कंटिन्युअसली टील यू अंडरस्टँड. मिनींग वॉट? कीप ऑन रिडींग. Keep on reading. Keep that passion in your heart. No, I will continue reading. Even though I don't understand, my Lord is the one who will make me understand, because the spirit of wisdom is upon me. The spirit of understanding is upon me. The spirit of counsel is upon me. The spirit of the knowledge is upon me. Muna. And vachit rava. There will come a moment you will begin to understand. Hallelujah. Parable poilolo ami. Jena Jesus dilolo. Sower and the seed. जायते असले लोक आयकतात, समजणी येना, गेले घरा. करेक्ट? आनी मागीर थोडे असले ते गेले जेजू कडेन कितें करपाक? विचारपाक. ते थोडे पळय जाले न्हू, विचारूंक वयता ते भशेन आमी जावया. निच्यो करया, ते भशेन जावया. घरा आमचे जेन्ना आतां आमी कितले दिसा तुमी हिंगासर? आयज फाल्यां परवां. येस? ओके, टील थर्सडे आय वूड से. सो थर्सडे तुमी घरा वयतली. फुडलो म्हयनो येसर रावया नाका. एक म्हयनो टायम हा. दिसांतल्यान इल्लो तरी वेळ काड. हांव त्या वेळाचो तुमकां हांव टायमर दिना. इफ आय से 5 minutes, यू वूड से 5 मिनटां पुरो, सिस्टरीन सांगला न्हू. सो आय वील नॉट से एनी टायमींग. यू ऑल डिसायड
whole time I would say. If it is whole time. Those people are not working and all, घरा असता, full time घेयात. Full time. Sit with the word. Start making the notes. Let the Holy Spirit speak to you through the scriptures. उतरांतल्यान देवाक तुझे कडेन उलोय सारको कर. आणि देव उलयता उतरांतल्यान, okay? There is only one way. God speaks in the dreams, visions as well, but at the same time, हांवें एक्सपिरियन्स केला उतरांतल्यान देव उलयता. कित्याक हे उतर जावन आसा तेजें. हालेलुया. ताणें बरयलां. उतरूच जावन आसा तो देव आमचो. येस ओ नो? सो त्या उतरांतल्यान देव आमचे कडेन उलयता. हें आमच्या जिवितान घडोवन येवं सारकें आमी करूंक जाय. हालेलुया. आनी जेन्ना तें उतर वाचता, जावं तुज्या उतरा प्रमाणे म्हज्या जिवितान दुनिया. हांव समोर उमता म्हजें जिवीत तुका. वय ना? कोणें आमकां जिवीत दिलां, ताका आमी जिवीत कशे भशेन दितेली, तेज्या उतरा प्रमाणे आमी चलोन. तेज्या उतरा प्रमाणे आमी जियोन. हालेलुया. तेज्या उतराक आमी म्हणून जावं म्हजे सोवे ह्या उतरा प्रमाणे जे भशेन मारयेन बापाचें उतर स्विकारलें आनी ह्या सोडवणदाराक संवसारान येवसो केलो, जल्माक हाडलो, ते भशेन हे उतर जावन आसा. आतां जल्माक तो आयलो खरो. कसो जल्माक आयलो, कसो कन्सीव जालो? बिकॉज ऑफ द वर्ड, रायट? बिकॉज ऑफ गॉड्स वर्ड. तिणें कितें म्हणलें? जावं म्हजे सोवे गो डावन ब्रदर. Go to 35, 36. Last word. 38, I think. 38. Okay. Let it be done unto me according to thy word. In the beginning was the and the word was and the word was in the beginning was the word and the word was God and the word was with God. Hallelujah. So सुरवातेक सोबद आसलो आनी वो सोबद मुनीस जालो आनी आमचे मोदे जियेलो. सो जेजू कोण? सोबद. जेजू कोण? देवाचो सोबद. जावं म्हजे सोवे तुज्या उतरा प्रमाणे हे उतर जावन आसा देवाचें एक सोबद, देवाचो सोबद. आनी तोच सोबद मनशा सोयंबान एक मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. जेन्ना हे उतर तुज्या भितर तूं बाळगिता आनी सांबाळटा, तूं कोणाक भितर घेवन आसा? जेजूक, देवाक घेवन आहा, जेजूक घेवन आहा. हालेलुया. आनी जेन्ना तूं म्हणटा जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा प्रमाणे, जेजूच्या प्रमाणे. हालेलुया. आनी जेजून आमकां कितें सांगलां? म्हजें उतर जावन आसा आत्मो आनी जिवीत. सो हें उतर आमकां जिवीत दिता. हालेलुया. हें उतर आमकां पेकोवणी दिता. हें उतर आमकां सुटका दिता. हें उतर आमकां कितें आमकां जाय जावं जेजू म्हणटा कुर्सार गरीब जालो की आमकां किरेस्ताय दिवपाक. सो हें उतर आमकां कितें पळय आमच्या जिवितान ना तें सगलें तें उतरूच आमकां दिता. सो उतर कितलें बाळगून दवरचें पडलें आमी? तिणें म्हणलां तशें आयज आमी निचो करया की जावं आमचें सोवें तेज्या उतरा प्रमाणे. हालेलुया. आनी हे भाशेन सोडवणदार ह्या संवसारान जल्माक आयलो. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. 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 थँक यू जीसस. सो काल आमी पळयलां आमकां सोडवणदाराची कित्याक गरज? वय ना? कित्याक गरज आसली आमकां सोडवणदाराची? काल आमी शिकल्या. बिकॉज आमी एका फातकी सोयंबाची आसली तें उतर मोडण्यांक लागून. येस ओ नो? तें एकल्यान देवाचें उतर मोडलें आनी आमी सगलीं फातकी जाली. येस? तेच भशेन आयच्या शिकवणेन आमी पळयलां ह्या फातकी सोयंबाक लागून देवाक मनशा रुपान ह्या संवसारान येवचो पडलो. आनी कसले इन वॉट वे ही केम टू दीस वर्ल्ड, कशे भशेन तो ह्या संवसारान आयलो हें आयज आमी पळयलें. समजणी आयल्या वो येवंक ना? समजता? दोन वस्तू आमी शिकल्या. काल आमी शिकल्या आमकां सोडवणदाराची कित्याक गरज. आयज आमी शिकल्या गरज सोडवणदाराची म्हूण देवान ह्या सोडवणदाराक ह्या संवसारान कसो हाडलो. देवाचे येवजणे प्रमाणे. लिसन केअरफुली, ओके? चिद्दून आयकात. देवाचे येवजणे प्रमाणे तर आमच्या जिवितान घडोवन येवपाक जाय. इट वील नॉट हॅपन लायक मॅजिकली. कळ्ळें तुमकां? पूण कशें जातलें? जेन्ना आमी म्हणटलीं जावं म्हजें सोवें ह्या उतरा प्रमाणे आनी ह्या उतराक जेन्ना आमी पयलो वयलो जागो दितले आनी ह्या उतरा प्रमाणे आमचें सोवें जावं म्हणटर आमी वेन वी अलायन, आमी हाव टू से अलायन, वेन वी अलायन आवर सेल्फ विथ द वर्ड ऑफ गॉड, देन ओनली वी आर गोइंग टू सी द गॉड कायंड ऑफ रिजल्ट इन आवर लायफ. समजणी आयली? आर यू अंडरस्टँडिंग? थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. Hallelujah.
एक तर आमी बियो हाडटात आमी बाजारांसान लावपाक वा खावपाचें म्हण ना हांव त्यो खातात त्यो तुमी बसून मुवीज बा पळयतना नो नॉट दॅट बियो हाडटात आमी लावपाक कसल्यो कसल्यो हाडटात आनी ड्रॉवरानूच दवरता पावसान तुमी हाडटा भाजयेच्यो घोसाळीं तवशीं पम्किन्स हाडटात रोवपाक हाडटा रोयता काय ड्रॉवरानूच घालून दवरता रोयता रोवच्यो कित्याक पडटा त्यो फळ येवपाक फळ आमच्या बऱ्याक भायर उडोवपाक बऱ्याक वयवन आमकां जाय म्हूण ते फळ येवपा पासत ते बी तुवें पळय हाडलां तें कितें करचें पडलें रोवचें पडलें रोयत जाल्यारूच तें किल्लोतेलें आनी किल्लोल्या उपरांत तें फळ दितेलें आनी हांव फळ मागीर बरें खातलें भाजी खातलें खायना तुमी भाजयो तुमकां लायक ना आं दुसऱ्यांक दितले शेजाऱ्यांक सोयऱ्यांक खूब जाल्या न्हू आतां एक बी आसा जाल्यार एकूच फळ येतलें जायती येतली न्हू इदेशी बी पम्किनाची दर्या आनी पम्कीन व्हडलें झाड जाता वेल जाता न्हू वेल जाता आनी कितले पम्कीन जाता एके बियेचे जायते आनी त्या एका पम्किनान कितल्यो बियो आं फुडल्या वर्सा हाडपाचें गरज ना ह्यो सुकोवन ह्योच घालया आं वयव ना हे भाशेन आमी संवसारी कितें आहा तें आमचें हे भाशेन आमी चलयता इन द सेम वे तेच भाशेन देवाचें उतर जावन आसा बी हें बी आयज तुमच्या काळजान पडलां लेट दॅट वर्ड लेट दॅट सीड ग्रो इन यू वेर इट वील ब्रिंग 30 fold 60 fold 100 folds इन युअर लायफ हालेलुया अंडरस्टँडींग हें आतां घेतलां तें तशें दवरपाचें ना जे भाशेन भाजयेचें हाडून ड्रॉवरान घालून आमी दवरिना पूण मातयेन रोयता सो लेट दीस सीड which you have received now in your heart in your within let it grow and the growth is only when you go to the word go to the Bible not spending time here and there yes faith comes by hearing and hearing but at the same time we have to be the doer of the word not only the hearer just don't remain there hearing but let be the doer let's spend time with the Bible the more you spend time with this Bible the more you are experiencing his presence in your life thank you Jesus आमचो ग्रोथ जावंक जाय हे उतर वाचून हे उतरां सांगता वेळ सारून कितलो मोगाळ देव आमचो कितें ताणें आमच्या पासत केलां हे सगलें हो बेश्टोच इतलो व्हडलो बूक ना हो एवरीथींग इज रिटन वॉट यू एंड आय वूड बी नीडीड टू नो that is what is recorded because John is saying if we would have written everything what Jesus has done any book of this world is not enough to record everything what God Jesus has done hallelujah thank you Jesus praise you Jesus hallelujah I believe this teaching is helping you तुमकां आदार जाता हे शिकोवणेचो तुमचे जे ते काळजाचे दोळे तुमचे उक्ते जाता आनी तुमकां समजणी येता म्हूण हांव भावार्थान सोत मानता कित्याक जेन्ना देवाचे देव म्हणटा जेन्ना पावस पडल्या उपरांत बी किल्लोल्या बगर रावना तशें म्हजें उतर कोणाच्या काळजान पडटा तें किल्लोल्या बगर केन्नाच रावचें ना हालेलुया पूण आमी तेका अलाव करूंक जाय let it grow and grow where we are going to see the multiple of harvest in our life आनी जेन्ना एक झाड फळां दिता तें झाड आपूण ती फळां आपणाक उजार करना पूण दुसऱ्याक ती फळां फायद्याक पडटा दुसऱ्यांक ती फळां तें झाड आपूण दिता हालेलुया ते भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय जी फळां म्हज्या जिवितान किल्लता ती दुसऱ्याच्या जिवितान ती आशिर्वादीक जाता दुसऱ्याच्या जिवितान तें बेसांव जाता दुसऱ्याच्या जिवितान तें बरेंपण जाता कित्याक दुसऱ्याकूय गमन येता ही फळां जी हांव त्या झाडाची हांव घेतां म्हणजे कसली ती फळां संतोष शांती सो जेन्ना आमी दुसऱ्याच्या जिवितान आमी दुसऱ्याक मेळटा जे आमच्या जिवितान ती फळां पळयता तेंच्या काळजान तो हांवडो येवंक जाय ही फळां म्हाकाय जाय ही शांती हे हो संतोष म्हाकाय जाय कसो येता उतरांतल्यान जायते पाटी थोडे बोरीचे घोडी आमकां एक्सायटेड करता सी वेन अ पर्सन गोज टू अ जिम ही कॅन बिल्ड द मसल इन one day 2 days 3 days it takes time but when he is going through that building that muscle and lifting up the heavy weights is he enjoying pain right so when you will begin to spend time there would be persecution there would be pain there would be stumbling blocks would come in front of you there will be pain
Your own people will start hating you. Your own people will start rejecting you, and you would be wondering why they are rejecting me. I have not done anything. We are not understanding at that time. It is the evil one who is blocking you, stopping you through them, so that you will not study. Just the way a man goes to a gym, or any person goes to a gym, and when he starts to lifting up the heavy weight, it is very, very painful. The first day when he goes to a gym and when he lift that heavy weights, next day he doesn't feel like to go. But he need to overcome that fear, overcome that pain, and in that pain only he has to continue if he needs to achieve. Yes or no? If I need to achieve the fruit of God in my life, I need to continue in spite of pain, in spite of persecution, in spite of difficulties. It's similar. Hallelujah. So it would be painful. It would be painful. दुख जातेले, त्रास जातेले, कोश्ट येतेले. लोक आमच्या अगेन्स्ट येतलो. It will look like the whole world is against me. It will look like that. But when you continue and continue and continue, then only you will see the result in your life. Abraham saw the fulfillment of the promise after 25 years. But in that 25, it was a journey of him. And the Bible tells us in Hebrew 6:15 that with patience, faith and patience, that promise got fulfilled in his life. So faith is only not enough, but in that faith, it comes along with the faith, patience. Because patience is the key to see the breakthrough in our life. No matter what it is. कितेंय जावन ते आमच्या जिवितान आमी आवंडेता, आमी आशेता घडोवन येवपाक, आमी हाफ वे पावता, आमी गिव अप करता. कित्याक? बिकॉज ऑफ दॅट पेशन्स. लॅक ऑफ पेशन्स. पूण भावार्थ सोवे पाशियेंस आमकां जाय. कॉन्स्टंटली टू सी unto that word and to say, let it be unto me according to thy word. Yes, Lord, I will continuously remain focused on what you have promised me. If you have promised me, it has to come to pass. Help me, strengthen me to remain focused on you and endure in this patience. या पाशयेसान हांव फुडें सरपाक देवा कडेन आमी सोकोत आमी देवा कडेन मागपाक जाय ती आमकां तेणेन दिल्या. Hallelujah. Thank you, Jesus. So पाशयेसान आमी जे कितें देवान बासावणी दिल्या तेजेर धीर रावपाक देवा कडेन आमी ती सोकोत ती मोजत आमी मागपाक जाय आनी दिल्या म्हूण भावार्थान सोत मानून ती आमी घेवंक जाय. अकॉर्डिंग टू मार्क 11:24 तुम्ही जे कितें आवंडेता तुमच्या जिवितान तुमच्या मागण्यान तुम्ही मागता सोत मानात ते तुमकां दिले म्हूण आनी ते तुजे जातले. जरी तर म्हाका सोकोत ना, इफ देर इज नो स्ट्रेंथ फॉर मी टू बी पेशन्स, आस्क द लॉर्ड and he is very generous to give. उदार देव तो आमचो तो आमकां दिता. पूण मार्क 11:24 कितें म्हणटा? तूं सोत मान दिली म्हूण. तूं कितें पळय आवंडेता दिले म्हूण सोत मान. जेन्ना आमी तेजें राज सोदता, सर्गीचें राज सोदता, तेजें नितीवनपण आमी सोदता, हें सगळें जें कितें आमकां जाय तें आमकां फाटल्यान मेवता. कितें जाय तें आमी पयलीं धांवया नाका. तेजें राज सोदया, तेजें नितीवनपण सोदया. Hallelujah. No matter where our focus is right now, but Lord is a great God. God is a great God. If you allow, He can do the wonders in your life. Your life would never ever be the same. Because He has accepted us the way we are. आमकां तेणेन स्वीकारला. जे भशेन कोशे परिस्थितीन आमी आसलोली त्याच परिस्थितीन तेणें आमकां स्वीकारला. आनी रोमन्स 5:8 आमकां म्हणटा आमी पातकान आसतनाच तो खुर्सार मेला. केन्नाच तेणें म्हणोंक ना तुजें जिवीत बदल हांव तुका सगळें दिता. ना ना, आमकां जिवीत बदलूंक तो रावोंक ना. कित्याक ताका खबर आहा आमी वचकोत म्हूण जिवीत बदलूंक. तो जालो ती आमची शक्ती. तो जालो ती आमची पदवी जे आमचे कडेन जायना तें आमच्या जिवितान घडोवन हाडपाक. हालेलुया. त्या देवाची वळख आमकां जाय आनी ती वळख आमकां मेळटली तेज्या उतरांतल्यान. त्या देवाची आमकां समजणी जाय ती मेवतली आमकां त्या उतरांतल्यान. I have experienced the day I have started my journey. If the word is not there, my life is not complete.
Even one day, if I don't open this and I don't read it, I feel something. But that does not mean God is going away from me, or that does not mean God is loving me less because I'm not reading. That's not how it is. But I said, Lord, every day I want to encounter you. Every day I want to have that, through your word you speak to me. I want it. Even though if I'm busy in a whole day, at least make possible for me, Lord, that 1/2 minute so that I can just go and read somewhere where you say, I love you, or I will never leave you or not forsake you. This word comforts me in every area of my life. To live a life, a Christian life, is not easy. When you start living a Christian life, the whole world comes against you. Your own people comes against you. तुझी खुदची मनशां तुझे विरुद्ध जाता. When you start living this word, जेन्ना तुझे उतर जियोपाक लागता पळय तेन्ना तुझी खुदची close people of yours becomes against you. But that one comfort where God says, I will never leave you nor forsake you. And it's not just with saying, we have to put it into practice. It's not just, oh, I know this scripture, I know that scripture. It's about how much I live that scripture. How much I'm taming my tongue. Hallelujah. Thank you, Jesus. Day and night. And you, amka to ती सोकोत amka केन्ना जावन येतली amka सोंपें न्हय. संवसारी चालीक जावं संवसारी ways just like that ना करपाक, it's not easy. Because every second कितें ना कितें तुज्या दोळ्या मुखार जाता. Where you get a chance to speak. Yes or no? Every second तुज्या दोळ्या मुखार कितें ना कितें incident जातलो where you have to open your mouth and speak what is happening. Yes or no? Incident जातलो. I'm not saying no. But तो incident जालो पासून जाल्यार आता तुफान जालें. वयवो ना? शीस जेन्ना बोटीन धाडलोले जेजू बरो उशाचेर न्हिदलोलो. शीस जेन्ना बोवाळ मारपा लागले आमी मरता मास्टर गुरुजी उठ म्हणटा. वयवो ना? आता कारण तुफानाचें जालें. वयवो ना? सिट्युएशन कसलें आसलें? तुफानाचें. एक तरी उतर जेजून म्हणलें, ओ तुफान येयला, मोड जाला म्हणलें जेजून. बी स्टील, बी काम. करेक्ट. सो सिट्युएशन दोळ्या मुखार आयली पूण जेजून सिट्युएशन उलयलो. इफ वी आर द इमिटेटर्स ऑफ क्रायस्ट, आमी तर देवाची इमिटेटर्स आहा. देवाक जेजू जे भशेन चोरला ते भशेन तर आमी चोलपाक तर तयार जाता, जाल्यार आमी सिट्युएशन येता म्हूण सिट्युएशनाक ब्लेम करून सिट्युएशना प्रमाणे उलयतली आनी आमी म्हणटले आमी वी आर द इमिटेटर्स ऑफ क्रायस्ट. आयज एकल्यान आमी निचोव करुया. हे उतराक सगल्यान व्हरतो जागो दिवया. उतराक उतर नासतना जावचें ना, कित्याक उतर जावन आसा दोनी वाटेनी पाजलोली तोर साथ. जे कितें परिस्थिती आमच्या दोळ्या फुडल्यान येता तिजो नाश करपाक ह्या उतराक पदवी आसा. सिट्युएशनान आमचो नाश करपाक आमी दिवया नाका, पूण उतरान सिट्युएशनाचो नाश जावन दी. ही देवान शक्ती आमकां दिल्या आनी ह्या शक्तीची आमी जाणवाय घेता. ह्या शक्तीची आमी समजणी घेता. समजणी येयल्या बगर आमकां उजार करूंक जातली हातयारां ना. समजणी येयली आनी हातयार हा उजार करपाक सोंपें. हालेलुया. सो देवाचें उतर जावन आसा एक हातयार. कसल्याच आमच्या परिस्थितीन आमी ते उजार करपाक जाय. थँक्यू जीसस. लेट्स ऑल स्टँड. सगळीं दोळे बंद करुया. जेजू, आमी सोत मानता तूं आमच्या मोदेकात हाजीर आसा म्हूण. एकल्याच्या काळजाचो सारको कंट्रोल तुवें घेतला. ह्या वेळार ह्या घोडेक तूं तांकां खात्री दिता तूं आसाय म्हूण तांच्या सांगाता. जेजू, तुजें हाजीरपण ह्या सुवातीचेर आसोन तुवें एकल्याक हात लायला आनी तुजो पवित्र आत्मो उज्याच्या रुपान जो देऊन आयलो, आयज तोच पवित्र आत्मो त्या उज्याच्या रुपान आमचेर एकल्याचेर देऊन आयला म्हूण आमी सोत मानता. जे भाशेन डे ऑफ पेंटिकॉस्टा दिसा हो उजो देऊन आयलो, पवित्र आत्मो उज्याच्या रुपान देऊन आयलो आनी 120 लोकांचेर तो बसलो, देवलो
आयज तुमचेरूय आयज आमी इल्लीशी हांगासर आसा खरी, पूण जो कोण हे उतर आयकता खंय आसा ते सुवातीचेर तुजेर ह्या वेळार हो पवित्र आत्मो देऊन येता म्हूण भावार्थान आमी सोत मानया आनी स्विकारया आनी म्हणया पवित्र आत्म्यांक यू टेक कंट्रोल लॉर्ड ऑफ माय लायफ. एक आमच्या काळजाचो जो भाग आसा, एका काळजाचो भाग आमचो जी सुवात आसा, जो एक कूड हा आमच्या काळजान, जे जायते भाशेचे आमकां दूख हा कोणें दिलोले, त्रास हा कोणें दिलोले, उणेपणाचे, नाकारणेचे, दुयेंसाचे कितें चिंतना आमच्या काळजान आमच्या मनान हा, आयज ह्या वेळार जेजू सगळे ते पवित्र आत्म्यान ते उज्यान सगळो नाश करता ह्याच वेळार आनी तुमकां एकल्याक सुटका दिता. एकल्याक तुमकां आयज सुटका कसल्याच बांदपासांतल्यान, सगळ्या बांदपासांतल्यान जेजू आयज तुमकां सुटका दिता, सोडयता तुमकां त्या बांदपासांतल्यान आनी सुटकेचे जिवीत तुमकां आयज ह्या वेळार पवित्र आत्म्या उदेशी जेजू फावो करता म्हूण भावार्थान तुमी हे रिसीव करात. Freedom in the name of Jesus right now. The fire of the Holy Spirit is upon you right now. The fire of the Holy Spirit is upon you right now and burning everything which is not from the kingdom of God. सगळे उल्पान उडयता जे स्वर्गीच्या राजाचे ना, जे जेजूचे ना, हे सगळे वो पवित्र आत्मो जो उज्याच्या रूपान देऊन आयला, वो सगळे वाईट वस्तूचो, जे दुखाचो, संकश्टाचो, कोश्टाचे सगळो नाश करून उल्पान उडयता म्हूण भावार्थान ही सुटका आयज तुमी जेजूच्या नांवान घेयात. सुटका जेजूच्या नांवान, सुटका जेजूच्या नांवान आतांच ह्याच वेळार, आतांच्या वेळार जेजू तुमकां सोडयता सगळ्या बांदपासांतल्यान. तुमचे कुडीन कसली दूख हा, जेजू तुमकां आत्ताच्या आतां सोडयता आनी पेकोवणी दिता जेजूच्या नांवान. रिसीव युअर हिलिंग इन द नेम ऑफ जीसस. जेजूची शांती तुमच्या काळजाक आनी तुमच्या घराब्याक. एक मनीस तुमच्या घराब्याचो, तुमची फॅमिली, तुमची घरची, तुमची भुरगीं, सगळ्यांक जेजू ह्याच वेळार हे शांतेन भरता. देवाचे उतर म्हणटा घराब्यांतलो एकलो सोत मानता जाल्यार आख्खो घराबो साल्वार जाता म्हूण. आयज तुमी हांगासर सोत मानता, तुमी साल्वार जाल्या म्हूण, तुमी सोत मानता म्हूण जेजूचेर ह्याच वेळार तुमच्या घरा आसलेल्यांकूय जेजू ह्याच वेळार सुटका दिता म्हूण भावार्थान तुमी हे रिसीव करात. जेन्ना तो सेंच्युरियन जेजूची अधिकार समजलो, सेंच्युरियन समजलो अधिकार जेजूच्या उतराचो आनी तो म्हणटा तूं एक उतर उलय आनी म्हजो चाकर घरा बरो जातलो म्हूण हांव सोत मानता. जे भाशेन जेजू हांगासर तुमचे कडेन उलयता, तुमच्या घराब्यान जी कोण आसा बांदपासान सांपडलेली तांची ह्याच वेळार सुटका जाता म्हूण कोणूय तो मनीस जावन न्ही तुमच्या घराब्याचो तुमच्या दोळ्या मुखार हाडा आनी पळया ताका तुमच्या दोळ्या मुखार ताची सुटका जाता म्हूण घरा कडेन जेजू पवित्र आत्मो ताची सुटका करता जेजूच्या नांवान. Thank you, Jesus, for complete freedom in this house right now and in the family of these people, Lord. Whoever Son sets free is free indeed. Lord, we thank you. जेजू तुझ्या अमोलीक उतरांक आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता आनी ह्याच वेळार आमी निचो करता जेजू. आमी म्हणटा जे भाशेन तुज्या आवयन मारयेन तुका स्विकारलो, तुजो संदेश स्विकारलो आनी म्हणलें जावं म्हजे सोवे तुज्या उतरा प्रमाणे. ह्याच वेळार आमी एकली निचो करता तुज्या उतराक वय म्हणपाक आनी जावं तुज्या उतरा प्रमाणे आमच्या जिवितांत बदल न्ही आमचें मन तुज्या उतरा प्रमाणे जेजू. Thank you, Jesus, for your presence in this place right now. Thank you for this anointing, Lord, in this place. Lord, we thank you for loving us unconditionally. Thank you for touching every heart, Lord. Thank you for renewing our mind with your word. Thank you, Lord, for teaching us that we are not under the curse, but we are under your grace. That you became cursed for us on the cross, O Lord. That you have taken that every curse on that cross and you nailed it and you gave us freedom in you, Lord Jesus.
Lord, we thank you, we praise you for coming into our heart, for coming into our life, where I would never experience the way I used to experience before without you. But I am going to experience you, Lord, your presence, your love, your mercy, your compassion in our life. Thank you, Jesus, for touching me right now. Receive the touch of the Holy Spirit. Receive that fire of the Holy Spirit right now in the name of Jesus. That's God's fire upon you. That's God's fire upon you. That same fire which came on the day of Pentecost is upon you right now. In Jesus' name I pray. Father, I thank you, I praise you for your presence. And where there is, your presence is there, every mountain shall melt like wax. And I believe, Lord, no matter what mountain was there in their life, it has been melted like wax in the name of Jesus. And complete freedom in the name of Jesus. Thank you, Lord, that we receive the freedom in the name of Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Shikara baba baba na sederika baba shiara rara baba na hala hala kurana baba baba na seserere shiara baba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your presence in this place. Thank you, Jesus. We worship you. We worship you. We glorify you. We glorify you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. We worship you. We worship you, Lord. We glorify you. We praise you from the bottom of our heart, oh Lord Jesus. We glorify you. Thank you for sanctifying us. Thank you for setting us apart for your work, for your mercy, for your kingdom, for your plan, for your purpose, oh Lord. Lord, we thank you for your presence in this place right now. Shiara baba baba nakala kara kurana baba nasiaria. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. You are worthy, 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 oh Lord. You are worthy. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, for this anointing in this place right now, for this fire in this place right now, for touching us with the fire of the Holy Spirit, filling us fully with the Holy Spirit, oh Lord. Be filled with the Holy Spirit right now. Be filled with the Holy Spirit right now. The fresh anointing is upon you. The anointing of the Holy Spirit is upon you. Shiara baba baba baba. Receive that fresh anointing of the Holy Spirit. The fire of the Holy Spirit is upon you. Shiara baba 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 baba. Siara kama mama na siara baba baba. Shikara baba na siari aria. Hiara baba na. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, I worship you. Lord, we thank you. We praise you. We glorify you. All glory be yours forever and ever, O Lord. Shiara baba nakana. All glory, 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 glory to you. Thank you, Jesus. You are the most high, O Lord. You are the most high God. You are the King of kings. You are the Lord of lords. Shiara baba 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 baba. You are the anointed. You are the anointed one, O Lord. Thank you for your anointing in this place right now. Thank you, Lord Jesus, for dwelling in us right now. Thank you, Jesus, for choosing us to be a special people for you, oh Lord Jesus. Lord, we thank you for your presence. The God's presence is over here right now in the name of Jesus. The Lord is feeling you right now. Receive that fire of the Holy Spirit upon you right now. Lord, we thank you for your presence. Thank you for your presence. Thank you for your presence. Come on, praise him, praise him, praise him, praise him, praise him. Shibara baba baba nahala. Praise him, glorify him for all his goodness. You are a good God, oh my Lord Jesus, that you died for me on the cross, that we receive a new life in you. Come on, praise him for the newness of life, for the anointing, for the healing. Shikara baba 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 nahala hala. Siara baba 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 nakana. Siari ari 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 ari. Receive that fire of the Holy Spirit. The fire of the Holy Spirit. The fire of the Holy Spirit. Be set free in the name of Jesus. Be set free in the name of Jesus from every bondage.
every bondage. And whoever Son sets free is free indeed. Shiara baba 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 baba. There is freedom in this place right now. There is freedom in this place right now in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Shikara baba baba baba. You are the Lord. You are the King of Kings. You are the King of Kings. Shikara baba 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 la hala hala. Shiara baba 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 baba. Hiara baba baba baba. Let your name be above everything, oh Lord, in my life. Shiara baba 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 baba. Kurana papa papa siaria ria baba baba nahana hana kurana papa 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 papa. That's fresh anointing over here in this place right now. Receive that fresh anointing in the name of Jesus. The presence of the Lord is here. Lord, we thank you. Lord, we praise you. Lord, we glorify you for your presence, for your glory, for your presence, for your move in this place, for your move in this place, for your move in this place. Thank you, Jesus, for your move in this place. The movement, the move of the Holy Spirit is here right now in the name of Jesus. The presence of the Holy Spirit is here right now in the name of Jesus. Lord, we thank you. We glorify you. We glorify you. Let glorify you. Shikara baba 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 baba. Siariara baba baba. Shikara baba 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 baba. Siara baba 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 baba. Shikara baba 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 baba. Siara baba 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 baba. Shiara. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The fire of the Holy Spirit, the fire of the Holy Spirit is burning every rejection. Every rejection. Fire of the Holy Spirit is burning every rejection from this body, from this life. Thank you, Jesus, for complete freedom in the name of Jesus. Receive the freedom in the name of Jesus. Shikara baba 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 baba. Lord, we glorify you. Lord, we glorify you. We thank you. We praise you for your presence in this place. The presence in this place. Your presence in this place. Your presence in this place. You are moving in this place. The moving in this place, Lord Jesus. We thank you for your presence. Shikara baba 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 baba. Sipara baba baba nahala hala. Kurana baba baba baba. Shiara ra 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 ra. La 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 la. Le 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 le. Lord, we thank you. We praise you. We glorify you. We glorify you. We glorify you. We glorify you. Your name is above everything, oh Lord. Your presence is here. We thank you for your presence. We thank you for your presence. We thank you for your touch. We thank you. We thank you for your touch right now in the name of Jesus. Touch everyone, oh Holy Spirit. Let them experience your fire. Your fire in this place. Your fire in this place. Let them experience you, oh Lord Jesus. Thank you, 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 Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. You are the Lord of our life. You are the King of Kings. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. You are the Lord of my life, Lord Jesus. You are the Lord of my life. Lord, we thank you. We praise you for your presence in this place. Shikara baba 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 baba. Shiari ari 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 ari. Kurana baba baba nasidara baba baba. Shikara baba 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 la hala hala. You are the Most High God. Oh, my Father, we thank you. We praise you for your Son, Jesus Christ, who washed us clean. Who washed us clean. Shikara baba 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 baba. Sila raba baba baba la hala hala. Kuantara baba nasedereka baba baba baba. Shibara baba 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 baba. Freedom, freedom, freedom in the name of Jesus. Receive your freedom in the name of Jesus. Receive your freedom from every bondage. From every bondage, freedom. Freedom. In the name of Jesus.
Shikara baba 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 baba. Siari ari 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 baba baba la hala. Kurana papa papa. Lord, we love you. Lord, we thank you. We praise you for all your goodness, for all your goodness. Shiyara baba baba baba. Ula freedom in the name of Jesus. Shebere baba 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 baba. You are so good, God. Lord, we thank you. Lord, we praise you. We glorify you. Shiara baba 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 na hala. Kurana papa papa siara baba. Shikara baba baba baba. You are so good, Lord. You are so good, Lord. You are the Lord. You are the Lord of my life. You are the Lord of our life. Shikara baba 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 baba. Lord, we thank you. We glorify you. We worship you. We worship you. We worship you. We worship you. We praise you. We praise you for all your goodness. Come on. Praise him. Shibara baba baba baba. Kurana papa papa na hala. Sikara baba baba baba. Shebereka mama. Sidara baba papa. The Lord is touching you right now. Experience the touch of the Holy Spirit right now. The fire of the Holy Spirit. The fire of the Holy Spirit. The fire of the Holy Spirit. Shia baba papa. Sebereka mama. Huntara baba la hala. See freedom in the name of Jesus. Sutka Jesu Chanavan. Sutka Jesu Chanavan. Sutka Jesu Chanavan. You are free in the name of Jesus. You are free in the name of Jesus from every bondage. Freedom. Where there is Spirit of God, there is liberty. Where there is Spirit of God, there is liberty. Jazager povit otmoha tazager sutka Jesu Chanavan. Sutka Jesu Chanavan. Receive your freedom in the name of Jesus. Receive. Fire of the Holy Spirit. Fire of the Holy Spirit. Fire of the Holy Spirit. Receive. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. You're set free in the name of Jesus. Set free in the name of Jesus. Set free in the name of Jesus. Shikara baba. See baba. Spirit of infirmity, I command you in the name of Jesus out right now. You have no power. I bind you in the name of Jesus. I bind you in the name of Jesus. Shibara baba. Siaria. Fire of the Holy Spirit. Fire of the Holy Spirit. Freedom in the name of Jesus. Freedom in the name of Jesus. Freedom in the name of Jesus. You're set free. Say thank you, Jesus. Continue saying thank you, Jesus. Shikara baba. Sibara baba. Come on. Praise him. Shiara baba. Freedom in this house right now in the name of Jesus. Shiara baba. Whoever Son sets free is free in this. There is liberty. Where there is Spirit of God, there is liberty in the name of Jesus. There is freedom in the name of Jesus. There is freedom in the name of Jesus. Shikara baba. Siara baba na hala. Kurana papa na siara baba. Shiara baba. Sikara baba la hala. Ura baba na kana. Shiara baba na sibaraka baba la ha. Ho tere baba na kana. Kiantara baba nasia rara shikara baba na hala. Fire in the name of Jesus. Freedom in the name of Jesus. From every sickness, from every bondage, from every rejection. Be set free in the name of Jesus. Shiara papa kurana papa nasiara baba ria baba la hala kurantara baba na kere ho tere baba la hala shikara baba na sedere bala hala shikara baba papa sedere kamama
Kutara baba baba baba. Shikara baba baba lahara. Sitara baba baba nakana kana kurantara baba nasiaria. Freedom in the name of Jesus. Lord, we thank you. We praise you for your move, for your presence, for your fire in this place right now. Lord, we thank you. Lord, we glorify you for your presence, for your presence. Shiara baba baba raka baba naha. Sintara baba baraka mama mama. Shiara baba barahun tere kara baba. Shore baba raka mama mama. Shiara rabakara baba rahala. Utara baba raka mama mama. Ura ra 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 baba papa raka mama naha. Shiara utara baba baraka mama mama. Shia la ra 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 ra. Ura papa papa papa. Lord, we thank you for your move in this place. We glorify you. We glorify you. We glorify you for your presence, for your presence, for your presence. We glorify you. We thank you. We praise you for your move, for your presence. You ra 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 ra. Shikara baba baba naha. Untara baba ra baba baba nakana kana. Sikara baba 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 baba. Shiyara baba 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 rakama mama mama. Shebere bebe bere kama mama mama. Shi ra 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 ra. Ula la la bara 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 ba. Shikara baba papa naha naha na. Si ra 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 ra. Shikara baba naha naha na. Sebere papa papa naka naka na. Shi ra ra ra. Lord, we thank you. We praise you. We glorify you. We worship you. We adore you. We adore you. We adore you. Lord, we thank you. Come on, praise him, praise him. Shikara baba bara hana hana hana. The Lord is touching you. Your breakthrough, your breakthrough, your breakthrough in the name of Jesus in every area of your life. Your breakthrough in every area of your life. This is the movement. This is the movement. The Lord is doing something in your life. This is the movement. Shikara baba 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 baba. Sikara baba 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 baba. Siara ra 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 baba baba baba. Every grief be destroyed in the name of Jesus. Every sorrow be destroyed in the name of Jesus. Every sorrow, every grief be destroyed right now, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Baba 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 raka mama mama. Utara baba baraka mama mama mama. Ula la la ra baba 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 baba. Shikara baba naha naha na. Siyara baba. Untara baba nakana kana. Shebereka papa papa la hala hala. Siyara baba mama 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 naha naha na. Shikara baba baba. Siya la 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 la. Shikara ra 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 ra. Untara baba naka. Kutara baba bara. Siyara mama hantere kere baban. Kiyara baba baba baba. Shekere mama 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 naha. Siyara ra baba baba naha la hala. Kuantere baba baba na siyara hala hala. Shebere baba baba baba. Sere re 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 mama 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 mama. Shikara baba. Freedom. Freedom in the name of Jesus. I command you, every demonic spirit, leave from this house right now in the name of Jesus. Every spirit of bondage, I command you, leave this house right now in the name of Jesus. Every spirit of sickness, I command you, in Jesus' name, out from this place. Complete deliverance in the name of Jesus. Complete deliverance in the name of Jesus. Complete deliverance in the name of Jesus. Sikatara baba 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 baba. Shiara mama mama mana sedere kaba papa. Shiara ra 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 ra. Lord, we thank you for your presence. Lord, we thank you for showing up in the name of Jesus. Lord, we thank you. We thank you for your experience, what we experience, Lord. Your presence we experience right now. Lord, we thank you. We glorify you. We worship you. We thank you. We praise you. Glory, 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 glory to you, my Father. Glory, 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 glory to you, my Father. Shiyara baba 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 baba. Shiyara baba 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 baba. Every prayer of your
has been answered right now in Jesus' name. Shikara Baba, but the Father is listening to your prayer right now. Shikara Baba 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 Baba, Siantara Mama Mama Nahala Hala, Shara Baba 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 Baba, Shabereka Mama 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 Siara Rara, Sherere Baba Baba, Rama Mama Nahara Kababa, Shia Rara 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 Rara. Oh Lord, we thank you. Oh Lord, we praise you. Oh Lord, we glorify you. We adore you. We praise you. We thank you. We worship you. We praise you. We glorify you, my Lord, my God, my Lord, my Father. We thank you, Abba. We thank you. We praise you for your presence in this place, for your move in this place, for your touch, Lord, what we experience. In Jesus' name. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shia Baba. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, we thank you. Father, we praise you for your presence in this place. Baba, तुका आम्ही दिनवासता, तुका आम्ही आर्गां दिता. या तुझ्या हाजीरपणा पासत आयज तुवें आमकां एक एकल्याक हात लायला. एक एकल्यान आमी तुका अणभवला. तुवें आमकां गोट वेंग मारल्या वो आमी अणभव केला बाबा. क्रिस्ता सोवें तुवें आमकां एक वेंग मारल्या वो आमी अणभव केला आमच्या काळजान. तुका आमी दिनवासता या तुझ्या हाजीरपणा पासत जो हात तुवें म्हाका लायलोय, जो मोग तुवें म्हाका दाखयलोय, या तुझ्या वर्त्या देण्या पासत तुका आमी दिनवासता बाबा. तू आमच्या सोवे आमच्या मदेकात आसा ह्या वेळार आनी कसलेच सैतानाचे पोदवेक आमचेर आनीक अधिकार उरोंक ना. पूण जी सैतानाची पोदवी ह्या सुवातीचेर आसली तुवें ती हांगासरल्यान भायर उडयली म्हूण तुका आमी आर्गां दिता. तुवें आमकां सुटका दिली म्हूण तुका आमी दिनवासता, तुका आमी आर्गां दिता. एक एकल्याक तुवें आमकां मागली म्हूण तुका आमी आर्गां दिता. थँक यू. We experienced you, Lord, your presence, your love. Thank you, Jesus. Yes, Lord. My life will never ever be the same. Because now you came in my life. You are staying in my heart. You are staying within me. Thank you, Jesus, for accepting me the way I am. And here, Lord, the journey begins with you. Yes, Lord Jesus. Father, I thank you for everything. For everything, for your goodness, what you did for me. Thank you, Father. And we believe and we believe and we know as we continue with you, Lord, you're going to fill us more and more with your joy, with your love. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, for bringing this complete freedom in my life. That's what the Word of God says. Where there is Spirit of God, there is liberty. Yes, Lord, there is liberty in my life. Because now you came in my life. You came. I welcome you. I welcome you in my home, in my body, in my heart, in my mind, in my soul. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Father, we don't know what you have for us tomorrow. But one thing we know, whatever you have for us tomorrow, it's wonderful, it's beautiful. We as a small children wait for that beautiful thing to happen as a gift from the Father. And as we read your word,
We are unwrapping the gift of what you have for us. Thank you, Jesus. Yes, Lord, that's God's love. What you have experienced right now is the unconditional love of God. That is the Lord who is comforting you right now. Because He is a God of comfort. Thank you for your fire, Lord, in this place. Fire, God's fire, that fire of the Holy Spirit is each and every one of you. The Lord has anointed you. Thank you, Jesus, for your anointing. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Let it go. Let the tears come out. Let it shed. Let it. Every word which you speak, through your words within you, the Lord is listening. Let it go. Thank you, Lord Jesus. Thank you, my Savior. Thank you, my Lord, my God. Thank you, Jesus. Thank you for your move. Thank you for your presence. I love you, Jesus, because you loved me first. Thank you for making me understand what is love. Yes, Lord. We offer this body unto you as a living sacrifice. You mold us, make us the way you want. We offer ourselves to you, Lord. Yes, Lord Jesus. Thank you for hearing our cry. Thank you for understanding our pain. Thank you for understanding our sorrow, our grief. Thank you for healing this heart, oh Lord, right now. The Lord is healing every pain which is there in your heart from years and years. Right now, He's healing you. Right now, He's healing you. Let Him. Let these tears be the joyful tears to Him, to glorify Him for touching our heart, for healing our heart, for transforming our heart, and making this heart just like Him, just like Him. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Father, we thank you for this wonderful session, what we had. Thank you for your move in this place. We thank you for confirming every word with signs and wonders. Yes, Lord. Thank you for this deliverance which took place in this place, Lord. We thank you for everything what you did. The way we have trusted in you, help us, Holy Spirit, the rest of our life to trust in Him just the way we trusted Him now. And we continue trusting Him. Blessed are those who trust in the Lord
who wait unto the Lord. Yes, Lord, we are blessed. We'll continue in trusting you, O Lord, because your word is our strength. Father, we thank you for everything, and we praise you. In Jesus' name, amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. All glory to God. All glory to God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus.